Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka samia Jesu. Ergan tuka samia Oglab Jesu. tuka samia Jesu. Oglab tuka samia Aradan Jesu. tuka samia Jesu. Aradan tuka Ersita samia tuka Jesu. samia Jesu. Ersita tuka Jai Jai samia tuka Jesu. samia Jesu. Jai Jai tuka samia Hallelujah. Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सर्व मग छांग वरतो एवकार स्वागत मागता ह्या 7 दिसांचे रेतीर आज आमी आराम करया आनी खंडीत जावन ह्या 7 दिसांनी देवाचें उतार आमकां मेळटलें आनी प्रत्येक जाण आमच्या हर एक गरजां खातीर आमी मागया आनी देवाक अर्घां दिवया. एक नवें वर्स देवान आमकां फावो केला आनी नव्या वर्साच्या ह्या पयल्या हुमरार ताणें आमकां दवरला. तर देवाची काकुळटांनी कृपा मागून देवाची स्तुती आमी कर, देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाक आमी मान करया, ताका देवचो गौरव आमी दिवया आनी सगळें आमचें जिवीत आमचें कुटाम आनी सगळें आमचें रिन्यूवल सगळें देवाच्या पांया तळा भेटून दिवया आनी ह्या वेळार प्रत्येक जावन देवाची स्तुती आमी करया. देवाचें उतर सांगता करण्यो नातल्यार भावार्थ व्यर्थ गय. देखून हें वर्स आमी करण्यांनी दाखोवन दिवन देवा तें आमकां कितलो भावार्थ आसा आनी देवा कडेन कितलो आमचो मोग आसा म्हणून आमी तें दाखोवन दिया संवसाराक. कित्याक देवाचो मोग केल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ चडटा, देवाक लागीं आयिल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ आनीक चड चडटा. देखून भावार्थ आनी देवाचो मोग ह्यो दोनी संगती सांगता वेतात. देखून आमी देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घां दिवया. कित्याक सर्वेस्पर देवाचें उतर सांगता कीर्तन ग्रंथ 103 अध्याय 1 ते 5 वाक्यां आमी वाचल्यार आमी देवाची स्तुती केल्यार देवाक अर्घां दिल्यार आमकां 100 आशिर्वादां देव आमकां दिता आनी तातूंत सगळें बरें बरोवन आसा. पयल्या सुवातेर म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी सगळें म्हणजे अंतस्कंताची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदेंच विसर नाका म्हण सांगता. देखून त्या दळा आमी देवाची स्तुती केल्यार पयल्या सुवातेर आमचे अपराध तो बक्षिता, दुसरें आमकां तो आमचे ते आसलेले सगळे पिडा आशिल्ला तो पयस करता, तिसरें आमचो जीव फोंडांतलो तो निवारता आनी आमच्या माथ्यार मोगास आनी काकुळचो मुकुट घालता आनी पांचवे आपले जिनभर आपल्या देण्याने तो आमकां दादोशी करता आनी सगळे आमचे तरणाटपण गरुडाच्या तरणाटपणा बरी नवसरतले म्हणटा. देखून देवाचे उतर इसो आशिर्वादा आयच्या ह्या प्रेझेंट वर्शिपांत आमी झोन कान घेवया आनी देवाची कीर्त आमी गावया, देवाची स्तुती आमी करया, देवाक आमी आराधन करया, देवाच्या पवित्र आत्म्या कडेन मागया आनी हें सगळें वर्स आमी बऱ्या तरान सुम्या सांगता जियोंक आमी ह्या वेळार प्रेझेंट वर्शिपा वेळार विशेष तरान देवाची काकुळटांनी कृपा आमी मागया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू हांव तुका अर्घां दिता, सगळ्या काळजान तुका हरसिता, उपकार तुजो मनान नियाळटा, जिणी भर तुका साक्षांव दिता. जेजू हांव तुका अर्घां दिता, सगळ्या काळजान तुका हरसिता, उपकार तुजो मनान नियाळटा, जिणी भर तुका साक्षांव दिता. आज उल्हास करया, जेजू गितां गावया, जेजू आमचे सवे जियेता. आज उल्हास करया, जेजू गितां गावया, जेजू आमचे सवे जियेता. आज उल्हास करया, जेजू गितां गावया, जेजू आमचे सवे जियेता. आज उल्हास करया, जेजू गितां गावया, जेजू आमचे सवे जियेता. काळजान म्हज्या मोग पेटयलोय, एकसुरपणान सांगान दिलोय, निरासपणान बरवसो जालोय, दैवीक आनंद म्हाका लाभयलोय. काळजान म्हज्या मोग पेटयलोय, एकसुरपणान सांगान दिलोय, निरासपणान बरवसो जालोय, दैवीक आनंद म्हाका लाभयलोय. जेजू हांव तुका अर्घां दिता, सगळ्या काळजान तुका हरसिता, उपकार तुजो मनान नियाळटा, जिणी भर तुका साक्षांव दिता.
जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मनान नियाळटा जिणी भोर तुका साक्षांव दिता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता गाय म्हजे गुण केले पिडेक म्हज्या वोका दिले तुझ्या पवित्र त्राणी सोम्या आत्म्याची तान बागेले गाय म्हजे गुण केले पिडेक म्हज्या वोका दिले तुझ्या पवित्र त्राणी सोम्या आत्म्याची तान बागेले जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मनान नियाळटा जिणी भोर तुका साक्षांव दिता जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मनान नियाळटा जिणी भोर तुका साक्षांव दिता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मनान नियाळटा जिणी भोर तुका साक्षांव दिता जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मनान नियाळटा जिणी भोर तुका साक्षांव दिता जिणी हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मनान नियाळटा जिणी भोर तुका साक्षांव दिता जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मनान नियाळटा जिणी भोर तुका साक्षांव दिता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड जेजू महिमा दे आराधना तुका सम्या वंदन तुझे वैभव तुझे जेजू नाम तुझे प्रणाम करते ओगळता जय जय तुझा उद्धार दर्शला थैंक यू फादर थैंक यू जीसस आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता जेजू आमचे सवे जियेता जेजू आमचे सवे जियेता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. वरच्या संतोष सो दी समका वरतो वैभव देवसो
आमी वाखणता, आमी ताची नियाळ करता, ताची स्तुती करता, ताका अर्घ दिता. हे दाळा देवाचें उतर सांगता, हिमा बरी तुमची पातकां सगळीं विथळ वेतली म्हणटा. सगळे देवाचे उतरी सांगता, गिफ्ट जावन एक देणे जावन देव आमची देवाची स्तुती करतना आमची पातकां तो बक्षिता. तो आमचे पातकां आनी मुखार तो उडास काडिना म्हूण सांगता. देखून सगळे आमचे जिवीत देवाक समर्पण करून दिवया. हे नवे वर्स आमकां प्रत्येक जण एकल्याक बरें जावं दी आनी ह्या वर्सा प्रत्येक जण एकल्याक आशिर्वादां देवाची भरपूर आशिर्वादां मेळोवन दी. कित्याक देवाचें उतर सांगता, आमी देवा सांगता रावल्यार आमी यथेश्ट पोळ दिवंक शकतले. देखून देवा सांगता रावणांतल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी सुकलेले फांटे उच्चांत लासतले म्हूण सांगता. देखून आमी ह्या वर्सा सडीत फळ दिवच्या खातीर, सडीत वावर करच्या खातीर, सडीत देवाचे उतार परगट करच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन कोण आमकां मेळटा गे तांकां देवाच्या विशयन जेजू विशयन सांगूंक ह्या विशयन आमकां ह्या रेत्रे मारिफात आमकां कृपा मेळोवन दी, आमकां आदार मेळोवन दी. त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां धैर्य मेळोवन दी, बळ दिवन दी, आमकां घटाय दिवन दी. कित्याक भावार्थ आमचो सोडून दी. आपोस्तलांनी जेजू लागीं मागिल्ले संवसाराचे कितें वस्तू ताणें मागोवनात, या खंयचेय मागोवना बगर ताणें मागिल्ले आमचो भावार्थ सदय म्हणून. देखून आजय आमी प्रत्येक जावन रेतीर मारिफात आमी मागया आमचोय भावार्थ आनीकी सरच्या खातीर. दिसान दीस आमचो भावार्थ सडजे, आनीकी त्या उदरगतीक पावजे, आनीकी आमी त्या भावार्था मारिफात आमी देवाचे लागीं वचोजे, लागीं सरजे आनी देवाची खाफुलता आनी कृपा आमी मागून काणगेजे. देखून देवाची आमी विशेष तरेन आमी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. पवित्र आत्मा ही सगळे 7 दिसांचे रेतीर चलोवन व्हरून दी. ह्या पवित्र आत्मो आमकां समेस्तांक जी कोण देवाचे उतार परगट करून घेतात तांचेर तो पवित्र आत्मा देवून येवन दी. आनी हर एकल्या तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, ह्या तुमच्या घराचेर आनी तुमी जें कितें वावर करता त्या वावराचेर सयत पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया, पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे तें आसल्यार आमकां धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, गटाय मेळटा, जाणवाय मेळटा, सर्गींची जाणवाय, देवाची जाणवाय आमकां मेळटा आनी देवाच्या उतरांची समजून आमकां मेळटा. देखून सगळे ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरच्या खातीर आमी विशेष तरेन देवाच्या ह्या पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत रुथा सावच्या खातीर मोगच्या भाव आनी भयणी आमची सगळ्या कुटुंबादारांक भेटोवन दिवया आनी पवित्र आत्म्याची मजत मागया, पवित्र आत्म्याची सकत मागया. आमची पातकां सगळीं पवित्र आत्म्याच्या उज्यान बसमून आमकां नितळ करून दी, पवित्र करून दी. कशें सर्वेस्पोर बाप पवित्र की तशी आमी ह्या संवसारांत पवित्रपणान जिवंक जाय कृपा ह्या पवित्र आत्म्या कडेन मागया आनी पवित्र आत्म्याची सकत कितें म्हण समजून काडून पवित्र आत्म्याच्या विशेष येण्या खातीर आमी मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हरगां तुका जेजो, महिमा तुका जेजो, वगळा तुका जेजो. धाड तुज्या पवित्र आत्म्या फाराकलेताक आमचे वयर. हालेलुया. जी कोण मगळा जेजो रेतीर ह्या वेळार आयकतात जेजो तांचेर तुजो पवित्र आत्मा देवून येवन दी, तांच्या घरांचेर ते देवून येवन दी सोम्या जेजो. तांचे जिवीत सुफळ जावं दी सोम्या जेजो. राखा बाबा शांदरिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. राखा बाबा. जेजू आसा, जेजू आसा, जेजू आजुनी जिवंत आसा. 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 सक्रामेंतान तो लागींच आसा, देवपण आनी मनशापण घेवन तो आसा. सक्रामेंतान तो लागींच आसा, देवपण आनी मनशापण घेवन तो आसा. जेजू आसा, जेजू आसा, जेजू आजुनी जिवंत आसा. जेजू आसा, जेजू आसा, जेजू आजुनी जिवंत आसा. पवित्र पुस्तकान जेजू आसा, पवित्र उतरांनी तो उलयता. पवित्र पुस्तकान जेजू आसा, पवित्र उतरांनी तो उलयता.
पवित्र पुस्तकान जेजू आसा पवित्र उतरांनी तो उलयता पवित्र पुस्तकान जेजू आसा पवित्र उतरांनी तो उलयता जेजू आसा जेजू आसा जेजू आजुनी जिवंत आसा जेजू आसा जेजू आसा जेजू आजुनी जिवंत आसा बोऱ्या मनशांतय जेजू आसा बोऱ्या करण्यांनी परगट जाता 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 जेजू आसा जेजू आसा जेजू आजुनी जिवंत आसा जेजू आसा जेजू आसा जेजू आजुनी जिवंत आसा सगळ्या कष्ट अनवरांनी तुमचे सांगता जेजू आसा तुमच्या पिढे शिडेंचे जेजू आसा देखून निराश पण नाका भरवसो दवरा जेजू दे आणि जेजूच्या सक्तेक या वेळार मागा ताचे गुण करचे सकत हर एकल्या पिडेस्तां थंय देवण येवच्या खातीर मागा या वेळार तुमच्या कुटुंबांनी कोणी पिडेस्ता जाल्यार तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्ता जाल्यार या तुमचे थंय कसली पिडा जी आसल्यार या वेळार पवित्र देवाची जनीत पुता जेजू क्रिस्ताची दैविक सकत गुण करचे सकत तुमच्या हर एकल्या थंय देवण येवच्या खातीर मागा या वेळार कित्याक हर एका पिडे शिड्यान कसला जाल्यार मनशा थंय जेजू आसा आणि तो ताका सुटका दिता देवाच्या उतरत सुटका दिवंक शकता कित्याक भगवंत हातांनी तो तुमकां आपडता आणि दैविक खायांनी तुमकां तो खून करता या वेळार कित्याक बाबा शादर ये रे पिडे शिडेन तो लागींच आसा दुख आमचे पुसून संतोष दिता पिडे शिडेन तो लागींच आसा दुख आमचे पुसून संतोष दिता पिडे शिडेन तो लागींच आसा दुख आमचे पुसून संतोष दिता पिडे शिडेन तो लागींच आसा दुख आमचे पुसून संतोष दिता जेजू आसा जेजू आसा जेजू आजुनी जिवंत आसा जेजू आसा जेजू आसा जेजू आजुनी जिवंत आसा सक्रामेंतान तो लागींच आसा देवपण आनी मनशापण घेवन तो आसा सक्रामेंतान तो लागींच आसा देवपण आनी मनशापण घेवन तो आसा जेजू आसा जेजू आसा जेजू आजुनी जिवंत 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 आसा हालेलुया 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 संगता मेळोवन आसा जी कोण मगल्यांत आसात जी कोण रेतीर पळोवन आसा जेजू तांच्या एकल्याच्या कुटुंबाचेर तुजो पवित्र आत्मा देवण येवं दी दैवीक सतत तांचे देवण येवं दी जेजू सगळे वाईट सुख तांचे तांच्या कुटुंबात तांच्या घरात पयस वचून दी
जेजू तुझ्या पवित्र नावाने मागतो जेजू पुरा नका बाबा हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Baba Chandra Kara Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mighty and wonderful Holy Spirit. Raka Baba Chandra Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. समया जेजूचे विशेष ध्यान जावन आसा ताणें आमकां तसो पवित्र आत्मा दिता तो आमकां आनाता बरी सोडून वचना बगार आमकां तो एक बुजवणदार पाठयता आनी आमकां जो मजतदार पाठयता तो आमच्या संगत सदां काळ आसतलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देवाचें उतर सांगता जोम्स वांजेल 14 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां म्हज्या नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे समय सदां काळ आसतलो आनी जे कितें संवसारांत आसतना हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो देखून आज सगळें देवाचें उतर आमच्या उडासाक घेवचें जाल्यार जें कितें आमी मुखल्या घडयांनी आमी देवाचें उतर आयकता तेंय आमच्या मोतीन कसजें जाल्यार त्या देवाची सकत देवाचे पवित्र आत्म्याची सकत आमकां जाय देखून कोण एका निजा देवाक काळजान तावन आनी आत्म्या तावन आराधन करता गे तो एक निज क्रिस्तांव तो निजा देवाक मानवता आनी त्याच रितीन आमी देवाचें उतर सांगता जेजूत आमकां सांगता देवाक आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक जाय म्हणून कित्याक देवाचो उपदेश तेंता आमकां सांगता सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या सक्तेन आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत देवाक आराधन करूंक जाय देवाची स्तुती आमी करूंक जाय देवाक अर्घ आमी दिवंक जाय ते दाळा देव आमकां खंडीत जावन तो ताची भुरगीं कणकान घेता आनी ताचे आशिर्वाद आमकां तो दिता आनी विशेश जावन आमकां ह्या संवसारांत आसतना सर अवघडांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले औचित्य वायट सत्तेच्या हातांतले पूण आमकां निवरायता आनी अशें आमकां सुरक्षीत सांबाळटा देखून सगळीं एक घडी भर मगाच्या भाव आनी भयणी एक घडी भर दोळे धांपया देवान केले उपकार आमच्या मतीन नियाळया आनी सगळे ह्या देवाक आमी आराधन करया ह्या वेळार कित्याक आमी मुखल्या घडयांनी देवाचें उतार आयकूंक वेता ते उतार आयकूंच्या पयले देवाक दिवचो मान फावते परी आमी दिवया त्या दाळा आमची काळजां आनी मनां आमची उक्ती जातात देखून देवाचें उतर सांगता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत सांत पावल देवाचें उतार परगट करनासतना जायतो लोक हजर जातलो जाल्यार ते एक लिडिया म्हणली स्त्री आसली आनी सरेस्पोर देवाचें उतर सांगता जेजून तिचें काळीज उक्तें केलें आनी तिचे थंय देवाचें उतार रावले आनी तिचे देवाच्या उतराचो फाटलाव तिणें केलो आनी प्रत्येक जाण पाऊल सांगता ती मिसांव करूंक लागली देखून आज आमची काळजां उक्ती करचें जाल्यार देवान खुशी भरचें देवान खुशी व्हेल्यार मात्र मगाच्या भावांनी भयणी आमची काळजां उक्ती जातात आमची मनां उक्ती जातात आनी देवाचें उतर आमी आयकलें तें आमच्या काळजान जगोवन दवरची कृपा मतींत आठोवची कृपा तें मेळटा जें मरिये मायेक मेळिल्ली तीच कृपा आमकां ह्या वेळार आमी देवाक आराधन करया देवाची आमी स्तुती करया देवाक आमी सर्व सक्तीन आराधन करया आमचें सगळें जिवीत समर्पण करून दिया आमचे कुटुंब समर्पण करून दिया आमचे घराणे समर्पण करून दिया आनी हर एक आमचे ते असलेले कस्त अनवर कितें आयले जाल्यार निराशपण आमकां आसा जाल्यार सलवणी आमकां आसा जाल्यार खंयच्याय रितीचे रिणाचे भार आमकां आसा जाल्यार एक घडी भर जेजूच्या पांया तळा समर्पण करून दिवन देवाक आमी आराधन करया देवाची आमी स्तुती करया त्या तळा सोर संगती आमकां नव्यान रसून दितलो देव देखून ह्या वेळार आमी संपूर्ण तरान आमी खलतेपणी देवाक आराधन करया जेजूक आराधन करया पवित्र आत्म्याक आराधन करया तेन्ना देवाची खुशी कितें म्हणून आमी जाण जातले देवाची खुशी येसू जावन आसा देवाक सतान आनी आत्म्यान आमी आराधन करचें देखून आज आमकां भायर वचोंक ना जावंक पुरो ह्या घरांत आमी आसांक जावंक पुरो पूण रावल्ले कडेंत आमी बसले कडेंत देवाक आराधन आमी करया देवाची स्तुती आमी करया नमस्कार देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तूं आमचो बोधया
सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 जेजुराया मोगालिष्टा करता स्तुती आराधना. जेजुराया मोगालिष्टा करता स्तुती आराधना. जीवनाचा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनाचा आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रात्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधना. पवित्रात्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधना. आत्म्यात रावताय कुरपेन बोरताय सर्पण करता नमस्कार. 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 हालेलुया हालेलुया Thanks Lord. हालेलुया 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 हालेलुया. Anoint us with your fire, Lord. हालेलुया आराधना तुका बापा, आराधना तुका येशू, आराधना तुका पवित्र आत्मा, महिमा बापा, महिमा तुका येशू, महिमा तुका पवित्र आत्मा. हालेलुया हालेलुया. देव तू आमचो बहुदयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बहुदयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बहुदयाळ सर्पण करता
नमस्कार देव तू आमचो भोव दयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया हालेलुया रखा बाबा संतराची जदार तुझ्या पवित्र आराधन करतो आम्ही तुका बाबा या तुझ्या उतार ऐकून आमच्या काळीजाने मौन नितळ कर निर्मळ कर रखा बाबा संतराची जदार तुझ्या मरियम माहिती असली ती कृपा आमकांय तुझ्या उतराचो मोग आमकां ज्या उतराची सकत जाणांची कृपा या वेळार दीच या वेळार दार तुझ्या पवित्रात्म्याक आमच्या वयर आमच्या मोठीन काळजान ते देवाचे उतार रावोंक आनी उरोंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक जायली कृपा दार तूं आमकां दी जेजू आमचो भावार्थ सडय सुमिया जेजू तुज्या मोगान आमकां दवर सुमिया जेजू आनी सर्व ह्या संवसारांत तुजी संगता एक वर्ते भाग्यवंत आनी पवित्र जिणी जिवंक जाय कृपा दार तूं आमकां समेस्तांक लाभय म्हूण मागता सुमिया जेजू थँक्यू जीजस थँक्यू लॉर्ड तारी हो जीजस थँक्यू लॉर्ड तर आतां आमी देवाचे उतार आयकूंक फुडें सरया हालेलुया हालेलुया अरगान जेसु हगलाब जेसु महिमा जेसु स्तुति जेसु अरदान जेसु महिमा जेसु अरगान जेसु हालेलुया 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 हगलाब जेसु महिमा जेसु अरगान जेसु अरदान जेसु स्तुति जेसु अरगान जेसु हालेलुया 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 एक घडी भर आम्ही आमचे दोळे दांपया आणि मागया पवित्रत्म्याची सकत आम्ही मागून घेवया ये पवित्रत्म्या ये तुझी सत्यान आमकां बोर तुझे पवित्रत्म्यान आमकां बोर तुझे सत्यान आमकां बोर हालेलुया हालेलुया तुझे देण्यानी आमकां बोर म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 थँक यू जीसस अरगान जेसू सोम्या जेसू आमी आमकां तुका समर्पण दिता ह्या वेळार आमची मौत तूं उसवाडाय सोम्या जे उतार आमी आयकता ते उतार आमचे थंय फळ दिवन दी म्हणून आमी मागता आमचे थंय अजाप आनी अद्भुतां घडोवन दीत भलायकी मेळोवन दी सोम्या जे उतार आमी आयकतना ते उतार आमचे थंय फळां बरी जावंचे जे कितें अडकळी आसा त्यो सर्व अडकळी तूं मोड घाल म्हणून आमी मागता सोम्या जेजूचे नांवे आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमी नियाळ करता बाबार्था विशीं आनी जेन्ना आमी बाबार्था विशीं उलयता आमी मागीर आमी पळया देवाचें उतार बाबार्था विशीं कितें म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 11वो अध्याय 6वी वळ तरी पूण बाबार्थाविने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना तर बाबार्थाविने कोणीय देवाक मानवंक जायना म्हळ्यार आमी जेन्ना जेजूक मानवंक सोदता जेजू बरी जावंक सोदता ताच्या वाटांनी चलोवंक सोदता आमचे तें जर तर बाबार्थ ना तर आमी देवाक मानवंक असाध्य तर बाबार्थ म्हळ्यार कितें बाबार्था विशीं देवाचें उतर कितें म्हणटा त्याच अध्यायान पयलो वाक्य अशें म्हणटा पयली वळ बाबार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतींचो थारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री एका बसार आमी पॉयंट करता जाल्यार आमी त्या ड्रायव्हराचेर पत्त्यांनी दवरता आमकां शबीत तरान आमच्या जे कितें आमकां जाग्यार ज्या जाग्यार आमकां वचूंक शबीत तयान आमकां तो पावयता म्हणून आमी पातयेनी दवरता एका फ्लायटाचेर आमी जर तर पॉयंट करता तर तो पायलट बऱ्या तरान ड्रायव्ह करना आमकां एक्सिडेंट नासतना कितें प्रॉब्लेम नासतना आमकां डेस्टिनेशनाक पावयता म्हणून आमी पाती येता ताचेर आमची पातयेनी दवरता तो बरोसो आमी दवरता आतां एक कोणी एकलो बिझनेसान इन्वेस्ट करता जाल्यार या कोणी लोन दिता जाल्यार रीण मागता जाल्यार या रीण दिता जाल्यार एक खात्री बरोवन खाण घेतात ते केदाळा पाटी दिवंक आसा कशें दितात तें पुरो आमी बरोवन खाण घेता ते पुरो आमी उतरावंट्यान समजून घेता आनी पास दिता तर त्या उतराचेर आमी पातयेणी दवरता प्रेज द लॉर्ड तर देवाचेर आमी पातयेणी दवरूंक जाय आमचो बाबार्थ आमी तीर करूंक जाय जाल्यार खालेचेर आमी पातयेणी दवरूंक जाय देवाच्या उतराचेर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रोमा घरांक बरयल्लें पत्र
10 अध्याय 17वी वड रोमन्स 10:17 देवाचे उतार सांगता जेन्ना देवाचे उतार परगट जाता तेन्ना देवाचे उतार आयकूंक मेळटा तेन्ना कितें जाता आमचे तें बोवार्थ चड आनी चड जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू हालेलुया. तर संदेश आयकल्ल्या निमती बोवार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ल्या निमती बोवार्थ उत्पन्न जाता. प्रेज द लॉर्ड. तर कोणी एकलो प्रीच करता जाल्यार ताणें दिवचो संदेश आयकल्ल्या निमती आमचो बोवार्थ चड जाता. या देवाचे उतार आमी चड आनी चड वाचल्ल्या निमती आमचो बोवार्थ चड जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू. देवाचे उतार आमकां सांगता कोणे एकलो वडवीक उलोवंक शकता जाल्यार उलोवंक आशेता जाल्यार खाल्याचेर वडवीक उलोवंक दी. देवाच्या जें कितें भावार्थ आमकां आसा देवान दिला त्या भावार्था वयर तो वडवीक उलोवंक दी म्हणटा देवाचे उतार. आज आमी वडवीक उलोवंक आशेता आमच्या शिकपाची वडवीक या आमच्या भांगाराची या दौलतीची वडवीक आमी उलयता. पूण देवाचे उतार आमकां म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वो अध्याय 3री वड अशें म्हणटा भागार तुमच्या वडपणा विशयी चिंतना तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपली वडवीक चिंतू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर हर एकल्याक आमकां देवान दिल्ले भावार्थाचे माप म्हणून आसा, मेजरमेंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर तुका आनी म्हाका विविध रितीचे सकता भावार्थाचे सकता डेप्थ आसा. तुजो भावार्थ इलो वीक जावंक पुरो. म्हजो भावार्थ आनी कितें केशें स्ट्रॉंग. आनी कोणाचो भावार्थ आनी सक्तेवन जावंक पुरो. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच हर एकल्याचो आमचो भावार्थाची एक माप आसा, मेजरमेंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमचे तें आसलो वो भावार्थ कितलो आसा, कितलो घट आसा, कशें सदचें आमी, कशें सोदून काडचें. जाकोबाचें पत्र आमी वाचूं जाल्यार अशें म्हणटा देवाचें उतार अशें म्हणटा 2रो अध्याय 14. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हज्या भाव भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या. पूण तो बऱ्यो करून आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो गे. प्रेज द लॉर्ड. जर तर आमकां भावार्थ चड आसा तर आमी चड चॅरिटी करूंक शकतले. तुका भावार्थ चड आसा जाल्यार तूं चड चॅरिटी करताय. हेरांचो मोग तूं चड करताय. हेरांच्या गरजेक तूं चड पावताय. त्यामुळे तुका चड भावार्थ आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजे तें बऱ्यो करण्यो भावार्थाच्यो करण्यो चड आनी चड आसतल्यो अशें आमकां कळटा गे. तुजो भावार्थ तुजे भावार्थाचें माप कितलें आसा. चड आसा गी उणें आसा गी. हेरांचे वरवीं चड आसा गी तुजो भावार्थ. हेरांचे वरवीं उणें आसा गी तुजो भावार्थ. आज आमी पळोवंक जाल्यार आमी म्हणटा आमी सोम्याचेर भावार्थ दवरता. सोम्याचेर पाती येता म्हणटा सोमी म्हजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना म्हूण आमी गीत गाता. पूण आज नीज सोमी म्हजो गवळी गी तशें आमी जियेता गी. आमकां तो भावार्थ आहा गी. थोडीं जाणां कितें करतात
खालें डायरेक्शन जाय जाल्यार काडलें फोन, ताका फोन केलें, हाका फोन केलें, फ्रेंड्सांक फोन केलें, बाबाक फोन केलें, भयणीक फोन केलें, हालें करचें, अशें जालां तशें जालां. आनी थोडीं जाणां आसात तांची जिणी आसचे प्रॉब्लेम सडात तांकां, जाल्यार तांची जिणी जिवीत जियोवचें सोडन हेरांच्या जिविता विशीं तांकां पडोवन गेलां. तांकां इंट्रस्ट चड हेरांचें जिवीत तांणी जियेचें, तांकां पावना, तांचें जिवीत जियोंकूच तांकां सॅटिस्फॅक्शन ना. प्रेज द लॉर्ड. तूं तशें कर, ताणें आनी एक फावटी तशें म्हळ्यार अशें म्हण, ताका अशी जाप दी, तूं तशें कर, थंय ये, हांगा ये, अशें कर, आयडिया दिवची, प्लॅन दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. थोडीं जाणां अशें तूं होंदून जियेतात, कोणाचेरय होंदून जियेतात. आमी होंदून जियोंक जाय देवाचेर. तुमचो म्या बरवसो म्हणटा आमी, पूण बरवसो आमचो सोम्याचेर ना, आमच्या फ्रेंड्सांचेर आसा. थोडीं जाणां आवय बापूय भुरग्यांक ल्हान आसतना व्हडली, ल्हान आसतना शिकयतात, व्हड करतात, सांगतात, तें सर बरें. आज काजार जाल्या उपरांतय तूं तशें कर, अशें कर, थंय वच, अशें कर, तें कर, हें कर, ताचे कडेन तशें म्हण, अशें म्हण, तें पुरा कंट्रोल करतात. प्रेज द लॉर्ड. तांची जिणी जियोवची सोडून हेरांच्या जिणे विशीं ते इंट्रस्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमची पातय न्ही कोणा वयर आसा. आमची जिणी कित्याक अशी जियोवची, अशी जियेल्ल्या वरवीं मस्त प्रॉब्लेम आसात. खुटमान जियेतल्यांक कोत्ता, ओ तो ताच्या आवय बापायकूच आयकता, म्हजो घोव म्हाका आयकना. हांवें सांगलें ताका समजोंक समजना, ताच्या भयणीन सांगलें तो आयकता. जाल्यार मस्त प्रॉब्लेम आमच्या कुटुंबांत येतात. कित्या वरवीं येतात? कित्याक म्हळ्यार आमचो बरवसो देवात येना, आमचो भावार्थ देवात येना. आमचो भावार्थ आसा हेरांत. पळय थोडे फावटी आमकां आलोचन इसारचे पडटात, हेरांची आलोचन आमकां गरज आसा, पूण हेरांचेरच आमी होंदून रावचें न्ही, आमी होंदून रावचें देवाचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडीं जाणां फोनाचेरूच आसतात. हर एक फावटी काल जाल्यार फोन 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 ताका फोन करचें, हाका फोन करचें, आनीक आलोचन इसारची ताणें सांगल्या बरी करचें, आनी सांगल्या बरी तांचीच स्वंत चिंता आपणा, तांचीच स्वंत जाणवो आयना, देवाचेर होंदून वचूंक तांकां कोत्तूना भावार्थच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक फावटी हांव कावन्सिलींग करनासतना एक जोडें आयलें, तांचो एक भावार्थ पळया. घोव फुल्ल बॉडी, ताची सगळी कूड पिडेस्त जाल्या, हर एक पार्ट पिडेस्त जावन आसा, खंयच्यो पार्टी समान आसा, खंय गेल्यार दूख, हात पाय दूख, सगळी बॉडी दूख. मेडिकल रिपोर्ट पुरा नॉर्मल, मेडिकल रितीन काही करूंक जायना, तुका काही मेडिसन ना म्हूण सांगता डॉक्टर. ताका न्हीद ना, पुरा ऑर्गन फेलियर. अशें मागतना देवान उगडाप केलें आनी आमी विचारलें, कितें म्हणी माट या मंत्रा कडेन तुमी गेल्ल्यात गी? म्हणालो म्हजे कडेन, ब्रदर हांवें आसचें परगांवांत, आनी त्या गांवांत हांवें आसच्या गांवांत आमकां इगर्ज मातेची, पाद्री माद्रींची आमकां जाय जाल्ल्या वेळार कुमोक मेळना. देखून आमी कालें करचें, आमकां प्रॉब्लेम आहले, मस्त पयशान प्रॉब्लेम आहले, बिजनसान प्रॉब्लेम आहले. देखून आमी माट करूंक गेल्या, माट विचारूंक गेल्या. आमकां केल्लें कालें प्रॉब्लेम आहा म्हूण सांगलें. देखून आमी ताचे कडेन गेले, हाचे कडेन गेले, मापल्या कडेन गेले, ताचे कडेन गेले, आमी सांगलें. आतां कितें जालें? देखून हांवें विचारलें कितें जालें? तर ताणें बरें केलें गे तुका? तो म्हणलो एक चूर प्रॉब्लेम सॉल्व जाले बरें जालें ब्रदर, पूण मागीर हे सगळी कूड पिडेस्त जावन तक्कड वयर पोंद जालें म्हणलो, पुरो लॉस जालें म्हणलो. प्रेज द लॉर्ड. मागीर ताका सांगलें बरें कुमसार जावन तुजी जिणी परिवर्तन कर आनी देवाचेर पातये आनी बोगसाने माग आनी देव तुका गूण करतलो. तशेंच
ताची कूड बरेपण जावन गूण जावन 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 आयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमची पातयेनी न्ही खली पळया, आमची क्रिस्तांव लोकांची हेरांची न्ही. आनी एक फावटी खंय एक फावटी कावन्सिलींग करतना एकली स्त्री आयली, भांगार हाडून आयली. ब्रदर, हें बेजार केल्यार जाता न्ही? कितें बेजार केल्यार जाता? ना ब्रदर, हांवें सिंगापूर वचून ताका माट करून हाडलां. काल्या खातीर तशें करून गेली. ना, म्हाका बिजनेसान इम्प्रुवमेंट जायचे देखून हांवें तशें केलें. बेजार केल्यार पुरो न्ही ब्रदर, समज जाता न्ही. हांवें ताका सांगलें, हें पुरो करून गेली सूख ती. पयलें तुवें बॉक्सांनी मागचें, मागीर हें खान्न उडय म्हणलें. ब्रदर, भांगाराचें ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो क्रिस्तांवचो लोक, हेर न्ही. प्रेज द लॉर्ड. तर असोलो भावार्थ आसा थोड्यांतय. देवाचे उतार म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 29. मातेवाचो वांजेल अध्याय 9 बोल 20 आनी 9. तो वळ जेजून तांचे दोळे आपुडले आनी तांकां म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. आज जेजू तुमचे कडेन सांगून आसा, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. आज आमचो भावार्थ कितलो आसा, कसो आसा, कशें आमी पळयता तशेंच आमकां जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मस्त अजापां अद्भुतां जेजून केल्ल्या वेळार हें उतार म्हळां, तुज्या भावार्था निमती तूं बरो जालोय, तुज्या भावार्था निमती तूं बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं. आनी कोणें म्हणलें आयकलें हांवें, थेलांत आसले इतले पातयेनी म्हाका खंयच्यान ना ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. तांकां देवाच्या उतराचेर पातयेनी ना, मिसाचेर पातयेनी ना, सांक्रामेंताचेर पातयेनी ना, तेलाचेर मात पातयेनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. साक्रामेंताचें आराधन करतना चड फावटी साक्रामेंताचें आराधन सोलून व्हरता आमी. तेला हांवें पळयल्लें आसा. थोडे जाण येतात, लेफ्ट रायट करून येतात. साक्रामेंता मुखार नमस्कार म्हणी करनात. हे सायडीन सांताची इमाज दवरली आसता, न्ही जाल्यार मोरयेची इमाज आसता, थंय वचून नमस्कार करून दिमी घालून मागोन फुलां दवरून वाती पेटोवन चलतात, सदैत रावतात. साक्रामेंताक ख्यारच ना. आज इगर्ज मात आमकां शिकयता पयलें स्थान दिवंक साक्रामेंताक, साक्रामेंताच्या आराधनाक. आमकां सांत जाय, सांत भक्त जाय, मोरयेची भक्त जाय, पूण दॅट इज सेकंडरी. पयलें स्थान साक्रामेंताचें आराधन. साक्रामेंताचें आराधन जर तर थंय आसा, थंय पयलें तुवें नमस्कार तुजी दिमी मोडून ते साक्रामेंताक. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या भावार्था प्रमाणे तुजें ती जातालें. प्रेज द लॉर्ड. आज तुजो भावार्थ देवा थंय घट आसा, खंयच्या सत्यानी कसो घट आसा, कशें तूं पातयें जाय तशें तुका जातालें. एक फावटी हांव एका पुण्यक्षेत्राक गेल्लो. तशें त्या इगर्जीक हेच्या वाटेर इकून आसले मस्त आयटम्स विकताले. ताका तो लोक येवचो नासलो. एकल्यान नाल्ल दिलो आनी एकल्यान तगड दिले आनी खालें दिलें. हें खाण घेया नाल्यार तुमचे मागणें आयकना देव. हें दिल्यार मात्र जाता. तुवें खालें मागोंक आयल्या पळय तें परत तुका मेळना. हें दिल्यार मात जाता. दर इतलें मोल ताका इतलें मोल खाण घे. हांवें म्हळें म्हाका काही येनाका, हांव चलतयत रावलो. म्हाका ताचेर पत्तेनी ना म्हणून हांव चलतयत रावलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमचे सांगात आयिल्ले थोडे जाण आसले काथोलीक क्रिस्तांव. वय खंय हांवें मागयलें पुराय कितें नाल्ल खाण गेले आनीक तगड खाण गेले आनी खालें तें पुराय खाण गेले आनी गेले. इगर्जे भितर आयले. प्रेज द लॉर्ड. पूण थोडे अनुभवार्थी लोक हे आसलो ते परत तशें करतात. बरें. अनुभवार्थी लोकांक देवा भशेन गोत्तू ना. तांकां देवा कडेन मागोंक तांची भक्त दुसरी तरेची, तांकां कितली जाणवाय आसा तितल्यान ते करतात. देवा भशेन तांकां कितलें गोत्त आसा तितल्यान ते करतात. तांणी तें करये. तांच्या भावार्था प्रमाणे तांकां जवाब मेळटली. पूण तुजो आनी म्हजो भावार्थ तसो न्हय. तांचो भावार्थ उणो आसा. इगर्ज मतान सांगचे प्रमाणे ती देवाक सोदून आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण तुजो आनी म्हजो भावार्थ तसो न्हय. आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक जाय. आमी इगर्ज मातेच्या शिकवणेचेर भावार्थ दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
अर्गान जेजू हगलाप जेजू. तर जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमी येचें जाल्यार विविध रितीचे बोवार्थ म्हूण आसा. भोव व्हडलो बोवार्थ एक आसा. माते बसो वांजेल 8वो अध्याय 10वी ओळ वाचया. 8वो अध्याय 10वी ओळ. शेतापती सांगलें मागणें. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव केले तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हडलो बोवार्थ इस्रायलान सयत कोणाय तें हांवें म्हाका पळोवंक मेळ्ळो ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्या खातीर जेजू अशें म्हणालो? कित्याक म्हळ्यार शेतापती म्हणालो जेजूक, तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्ही. एक उतार सांग पुरो, तुजो साकर बरो जातलो. भोव व्हडलें भावार्थाचें मागणें तें. तेंचं मागणें आमी एडाप्ट करून काण गेलां. आज कुंभाराच्या टायमार आमी मिसा वेळार हेंचं मागणें म्हणटा, तुमचे भितर येवंक फावो न्ही, पूण एकच उतार उलय आनी आमी बरें जातलें. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव व्हडलो भावार्थ तो. आनी जेजू म्हणलो इस्रायलान सयत हांवें तो भावार्थ पळोवना. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच आमी पळोवंक जाल्यार माते वाचोवंजेल 15वो अध्याय 28 वर्सेस 28. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, खानानगार स्त्रियेक, बाये, व्हडलो तुजो भावार्थ. हो जावन आसा व्हडलो भावार्थ. पयलीं आमी पळयलो अदीक व्हडलो भावार्थ. हो जावन आसा व्हडलो भावार्थ. बाये, व्हडलो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. कित्या खातीर जेजू अशें म्हणालो? कित्या खातीर म्हणून वाचून पळया. पयलें तो वाचून दाखयता. उपरांत जेजू थंयचो भायर सरन तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. तेदमा त्या गांवांतली एकली खानानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मान ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आयकता तें मागणें पूण जाप दिना. प्रेज द लॉर्ड. थोड्या वेळान ताचे शिश्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका सोड. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. तिणें सोडलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. तिणें मागलें, शिश्यांच्या फाटल्यान बोब मारीत गेली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. त्या टायमाचें जेजूचें मिशन तें जावन आसलें. इस्रायलाच्या लोकां खातीर पयलें प्रिचींग करूं, मागीर पुरा हेर लोकां खातीर. प्रेज द लॉर्ड. जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो सामानय. ती म्हणाली, तें न्हीच धन्या, पूण सुणी आपले धन्याच्या मेजार तावन पडले उंड्या कुटके खातात न्ही. जेजून लिटरली सांगचें जाल्यार एक सुण्याक कंपेर केलें. सुणें म्हूण तिका आपयलें. आयज सकाळ जाल्यार फेसबुकाचेर व्हॉट्सॅपाचेर ताचेर रातचें सगळें कितें, ओ म्हाका ताणें तशें म्हळें, हांव मागोंक गेली, हांव विचारूंक गेलें, तशें म्हूण म्हाका ताणें तशें सांगलें. पूण तिचो भावार्थ इतलो चड आसलो की तिणें अशी जबाब दिली. प्रेज द लॉर्ड. बय तुज्या कामार तूं रावलें, पूण शी एड्रेस द मर्सी ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजू तिचो भावार्थ मानवाता. मागीर मुखार आमी पळयता उणो भावार्थ. माते वाचो वांजेल 6वो अध्याय 30वी ओळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतल्या तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसोवचो ना उण्या भावार्थाचें न्हू. जेजू जाप दिता नेसना विशयांत, संवसारी संगती विशयांत
हुस्को करनासतल्या लोकां खातीर असोच हुस्को संवसारीक हुस्को त्या खातीर जेजू जाप दिता देव तांकां सयत नेसोंक शकता पूण तुमकां तो शकचो ना गे जेजू तांकां कितें म्हूण आपयता उण्या बावार्थ्याचें न्हू यू हॅव व्हेरी लिटल फेथ मुखार आमी पळोवचें जाल्यार अनेक असलेंच एक गडीत पळयता हांव 8वो अध्याय वर्सेस 26 जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो बावार्थ तुमचो केदळा वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार आज आमच्या जिणेंत कितले वारें वादळ येता कितले प्रॉब्लेम येता कितले फावटी वैरपण जाता आतां ह्या कोरोना निमती मस्त लोकांची कामां गेल्यांत मस्त लोकांक प्रॉब्लेम्स आयल्यात ब्लॉक्स आयल्यात पयशे तें जालां हें जालां पिडा शिडा कितें कितें त्या वेळार बावार्थ कितें जाता ते भियेले ते खावजेले प्रेज द लॉर्ड जेजू कितें म्हणटा कितलो उणो बावार्थ तुमचो जर ह्या वेळार आमचो बावार्थ आमी सुकता तर जेजू आमकां कितें म्हूण आपयता आमचो बावार्थ उणो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अन्य कडेन पळया आमी हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 19 वळ अशें आसता तांच्या बेविश्वासानच तांकां विशेवाच्या गांवा भितर सोरूंक आडायलें म्हूण आमकां स्पश्ट जालें हिब्रूज 3:19 तांच्या बेविश्वासान तांकां विश्वास नासलो त्या वरवीं इस्रायलाचो लोक तांचें तें जनरेशन बसयल्ल्या गांवा भितर इगोंक सरलें ना तांच्या बेविश्वासा निमती झिरो फेथ नो फेथ आतां नेक्स्ट स्टेज अर्ली स्टेज डाऊट जाकोबाक बरयल्लें पत्र जाकोबाचें पत्र पयलो अध्याय 6वी वळ पूण कसलोच दुबाव करिनासतना बावार्थान तो मागो कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्याक हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी आज तूं आनी हांव दुबाव करनासा जाल्यार वी आर नॉट स्टेबल प्रेज द लॉर्ड डाऊट आल्यार आउट जातात त्या खातीर आज आमी वरून पळोवंक जाय आमचे जिणेंत आमी पळोवंक जाय रिफ्लेक्ट करून पळोवंक जाय आमचो बावार्थ कसलो जावन आसा आज जेजू आमचे कडेन उलोवन आमचो बावार्थ कसलो म्हूण सांगीत तुजो बावार्थ व्हडतो बावार्थ म्हणून गी भोव व्हडतो बावार्थ म्हणून सांगीत गी या उण्या बावार्थाच्या मनशा म्हूण तुका आपयत गी तुजें तें बावार्थ ना म्हणात गी या आज आमी आनी डाऊट करनासा गे भावन आनी भयणीनो आमी मोरयेची जिणी पळोवची जाल्यार मोरी बावार्थान वाडोवंत गेली तेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 3री वळ अशें म्हणटा देवाची एक डिझायर देवाची एक आशा आसा तुजे विशीं आनी म्हजे विशीं कितें कोत्ता आसा वाचून पळया तुमचे पासत बाबा भयणीनो सदांच आमी देवाक अर्गां दी जाय तुमचो बावार्थ दीस वेता चड आनी चड वाडून येता जाल्ल्यान आमी अर्गां दी जाय आनी आमी संतोश पावचे कित्या खातीर तुमचो बावार्थ दीस आनी दिसान दीस वाडोवन आनी चडून येता जाल्ल्यान प्रेज द लॉर्ड जर तर आमचो बावार्थ आज वाडोवन येता आनी चडून येता देव आमचे ती संतोश पावता प्रेज द लॉर्ड आनीक इतलें मात्र न्हय आमी हेरांत हांव शिकोवंक जाय मोरेची ससाय आमी मागोवंक जाय मोरेची जिणी आमी पळोवंक जाल्यार स्टेज बाय स्टेज बाबार्थान चड आनी चड ग्रो जावनूच गेली एका वेळार ती भियेल्ली पूण मागीर काना शहराच्या लग्नांत तिका इतलें धैर्य आयलें गी सीदा तिणें सांगलें
येसून सांगले बरेच करा म्हणून. प्रेज लॉर्ड. तर आज आम्ही सकत मागया, मोरयेची ससाय आम्ही मागया. आमचो भावार्थ चड जाय आणि जेजू ते वाडोवन आनी सोडून वचूं त्या खातीर एकडी बरं आमची दोळे आमी धांपया. सोम्या जेजू, हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता, म्हजी जिणी तुका समर्पण दिता. जो म्हजो भावार्थ आसा तुज्या हातान हांव समर्पण दिता. तुजे उतार हांवें वाचून जो भावार्थ म्हजे तें आसा तो हांवें सोडोवंक तुजी कृपा म्हजेर वत. जे उतार हांव वाचतना त्या उतराची जाणवाय, त्या उतराची समजणी तूं म्हाका दी. तुजे कृपेन म्हाका तूं भर, तुजे सत्यान म्हाका तूं भर. म्हजो भावार्थ चड आनी चड वाडोवंक सोम्या तुजी कृपा तूं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेसू, होगलाप जेसू, महिमा जेसू, सोम्या जेसू, हांव तुका समर्पण दिता. हर एकलो जो कोण तुजे उतार आयकून आसा ह्या वेळार, हर एकलो भावार्थ चड आनी चड जावं दी सोम्या. तुज्या उतरांतय पवित्र सभेंतय तांचो भावार्थ वाडोवन आनी सोडून येवन दी म्हणून आमी मागता सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेसू, होगलाप जेसू, शिभाला बादोरी रिबासी अंदर. हालेलुया, हालेलुया. तांकां हर एकल्याक तूं सक्तीन भर, हर एकल्याक तुजे जाणवायन भर, हर एकल्याक तुजे कृपेन भर सोम्या. तुजे सक्तीन तांणी बरोवन, तुजे देण्यानी तांणी बरोवन चड आनी चड भावार्थान वाडोवन येवंक तुजी सकत तांकां मेळोवन दी म्हणून मागता. जेजूचे नांवी, आमेन. संजुवांच्या वांजेलांची सुवार्ता. अध्याय 15 ओळ 9 तावन 17 पर्यंत. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचोय मोग करीत जाय. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापात हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हे. वाकंडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या मोगा विशांत आस आमी नियाळटा. मोग नातलेलो कोणूच मनीस ह्या संवसारांत ना. हर एकल्यातय मोग आसा. आनी हो मोग फकत भाग्यवंत मनीस मात्र न्ही, बगर खोटे मनीसय मोग करतात. कुणीगार, सोर, लुटकार हे सगळे आपल्या आपल्या कुटुंबादाराचो, आपल्या आपल्या मनशांचो मोग करतात. मोग तो काळजांत आमी दाखोवन दिता. मोग तो काळजाक आमी सरी करता. देखून मोगाचो गुर्तू काळीज आमी पिंतरयता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत आमी, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या पिंतुरांत आमी पळयता देवाचो अपरमीत मोग. तो थंयसर दिसोन येता, थंयसर दिसोन येता. देखून हो मोग फकत हो मोग तो देवातावन येवचो मोग. पूण हो मोग देवातावन आयिल्लो मोग तो निरंतर आमच्या काळजांत वस्ती करता. आमच्या उतरान आनी आमच्या करणेन तो व्यक्त जाता आनी ह्या मुखांतर देवाचें बरेंपण पेल्याक दिता.
देखून दोन तरांचे मोग आसात. एक मोग निस्वार्थी मोग आनी एक स्वार्थी मोग. निस्वार्थी मोग आनी एक स्वार्थी मोग. निस्वार्थी मोग देवातावन येता आनी स्वार्थी मोग तो देवसारातावन म्हण येत वा मासा रक्तातावन म्हण येत वा कुडीच्या ओडण्यांतावन म्हण येत तसलो मोग. देखून सोम्यान म्हणलें तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेत जाय. आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे तुमी आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जियेता जाल्यार तो देवातावन भरपूर मोग तुमचे ते देवून येतलो आनी वो मोग तुमचे ते सदांच आसतलो आनी वो मोग केदींच तुमकां बेजाराई खंत वा केदींच नुकसान करिसो ना. जर तर तुमी मासा रक्ता प्रमाणे वा कुडीच्या अत्रेगा प्रमाणे तुमी जियेता जाल्यार तो मोग कितें जातलो. तो मोग तो हळटार तुमकां बेजाराई तुमकां खंत तुमकां दूख तुमकां बेजाराई हाडूंक शकतलो. देखून हो मोग तो तुमचो निस्वार्थी मोग जावंक जाय. मासा रक्ताच्या त्या ओडण्या प्रमाणे तुमी जियेता जाल्यार तो मोग कितें जाता. तो मोग थोडे फावटी तो स्वार्थी जाता आनी ह्या मुखांतर तो मोग तुमकां जायते फावटी दुखाक कारण दिवंक शकता. निस्वार्थी मोग मनशाच्या मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे येवचो. देखून ह्या मोगांत कितें जाता. ह्या मोगांत आमी थोडे फावटी म्हाका ही एक वस्त जाय ती म्हाका जाय म्हणलो स्वार्थ उपजलो जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान धांवता आनी ती आपणावंक आमी चोरी करूंक शकता. आमी ती किडनॅप करूंक शकता. आमी ती आपर्सूंक शकता. आमी ती जबरदस्तीन आपणाची करूंक शकता आनी ह्या मुखांतर आमी कितें करूंक कारण जाता. पळया म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो स्वार्थी मोग थोडे फावटी नासाच्या वाटेक कारण जाल्लो आसा. स्वार्थी मोग थोडे फावटी अपरिमीत धर्माच्या त्या मोगान आसचें. म्हजोच धर्म सर्व म्हजोच धर्म श्रेश्ठ म्हज्या धर्मा भायर दुसरो धर्म ना. देखून उरल्या धर्माच्यांक आमी तिरस्कार करचो. उरल्या जे धर्माच्यांक आमी तासार मनोभावान पळोवचें आनी अशें थोडे फावटी उरल्या धर्माच्यांक मारचें आनी अशें करचें आसा थोडे फावटी. आनी हें कितें जाता अपरिमीत स्वार्थी मोगा वरवीं आमी हेरांचो नाश करता. तुमी जाणांत 2011 वर्सा मुंबईंत थंयसर आतंकवाद्यांनी धाड घाली. ओबेरॉय होटलांत ताजमहल होटलांत चर्चगेट विटी असल्या रेल्वे स्टेशनांनी जायत्या लोकांक कित्याक पाकिस्तानांतून आयिल्ले टेररिस्ट तातूंत एकलो तो अजमल कसाब म्हणलो शिरकून पडलो आनी तो म्हणटालो आमी आमच्या धर्माचेर पिशे जाल्या. आमी आमच्या धर्माच्या मोगांत आमी पिशे जाल्या आनी ह्या संदर्भार ते धर्माचो मोग म्हणलो तो अफीम आमी पियेल्या आनी ह्या मुखांतर आमी आमाले जाल्या मोगाचे आनी ह्या मुखांतर आमकां उरलें कोणूच दिसोनांत. देखून आमी स्वार्थी जावन आमी कितें केलें सूट केलें सगळ्यांक जिवीशी मारलें आनी नासाच्या वाटेक तो पावलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असले मतांदी जायते जाण आसात आनी धर्माच्या विशेष मोगान बरोवन नासाच्या वाटेक गेल्ले आसात. तशेंच चेडवाच्या विशेष मोगान बरोवन आसले आसतात. विशेष मोग एक चेडूं एक चल्याचो मोग करिना जाल्यार एक चलो त्या चेड्याचो त्या चलयाचो मस्त मोग करता. एकच कुशीन दोन कुशीन न्ही एकच कुशीचो मोग तो एक स्वार्थी मोग. ते चेडूं मोग करना म्हळ्यार पाट सोडिना आनी निमाणें त्या चेडवाक ते आपणाचें करून घेवच्या खातीर तो जिवेशी मारूंक जाल्यारय तयार आसा. नासाच्या वाटेक पावूंक जाल्यार आसा. स्वार्थी मोग तो. तुमी जाणांत थोडे फावटी लैंगीक आसक्तेंत वा लैंगीक विपरीत त्या आबलेशपणांत कामुकीपणांत तो मोग थोडे फावटी बलात्कार करूंक कारण जाता. निर्भयात असल्या आनी इतर जायत्या फाटल्या जाल्ल्या विशेष घडितांनी आमी पळयता अत्याचार करणं रेप करणं आनी प्रतिरितीन तांकां बलात्कार करणं जिवीशी मारणं उजो दिवन उलपयलेलीं घडितां
जायते फावटी आमी पळयता कित्याक तो स्वार्थी मोग थोडे फावटी कुटुंबांत जियेतना म्हजे पतीन व्हरती म्हजो पती व्हरतो म्हजो पूत व्हरतो म्हजो धूव व्हरती आनी हाचे भायर दुसरें कोण असो ना म्हणलें तें चिंताप देन त्या पुताच्या मोगान बरोवन त्या दुयेच्या मोगान बरोवन आमी इतले स्वार्थी जाता उरल्या भुरग्यांक आमी सकला घालता आनी आपणाची भुरगीं वयर येवच्या खातीर आपणाच्या भुरग्यांक बरें काम मेळच्या खातीर आपणाच्या भुरग्यांक बरी शीट मेळच्या खातीर आपणाच्या भुरग्यांक बरें तें बरें मेळच्या खातीर आमी कितें करूंकय तयार आसूं कसलीं मेटां काडूंकय तयार आसा आनी आमी थंयसर जायते फावटी पातकी जाता जायते फावटी अपराधी जाता जायते फावटी आमी नाचाच्या वाटेक पावता असलो ओ स्वार्थी मोग म्हज्या कुटुंबाचो सांदो म्हजो शेजारी म्हजो धर्माचो म्हज्या जातीचो म्हज्या भाशेचो म्हज्या कातीचो म्हज्या कुटुंबाचो म्हजोसो म्हजेंच म्हणलें तें चिंतपान स्वार्थी हो मोग आमचो करून घेता आनी अस्वार्थी मोगांत जायते आमी ओगडायता पूण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तो निस्वार्थी मोग देवातावन येता तो मोग सगळें सोंसता तो मोग सॅक्रिफायस करता तो मोग त्याग करता तो मोग बक्षिता तो मोग सुदासून व्हरता तो मोग कदेंच तो सरना तसलो भोव अपुर्बायचो मोग आनी असलो मोग देवाचो मोग आनी हो मोग तो देवातावन येता देखून जुवांच्या पत्रांत जुवान बरयल्ल्या त्या पयल्या पत्रांत अध्यायी 4 आमी पळयलें जाल्यार मोग देवातावन येता म्हणटा सांजू हांव आपल्या पत्रांत आनी जो कोण तो मोग करता ताका देवाचो भुरगो म्हण आपयतात देखून मोग तो देवातावन येता देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगांत येता तो देवा थंयची येता आनी देव ताचे थंयची येता म्हणून हांगासर जुवांव आमकां ते रितीन आपल्या पत्रांत तो उगडापें करता देवाचो मोग आमी नियाळ्ळो जाल्यार परण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार देवाचो मोग कशें मनशा कुळांतय तो व्यक्त करता पळया रचनेच्या वावरांत आमी पळयलें जाल्यार आदामाक आनी एवेक देव रचूंक आशेता कांयच मतींत स्वार्थ नासतना संवसार तो रचता सर्व रितीचीं प्राणीं सर्व रितीचीं सुकणीं सर्व रितीचीं जानवरां सर्व रितीचीं जिव्यां तो रचता उपरांत मनशाक तो रचता कित्याक मनशान उपाशी पडनाये मनशान अनाथ जायनाये मनशान कश्ट नाये म्हणल्यार त्या इराद्यान सगळें रचन केल्या उपरांत तो मनशाक रचता मनशाक कशें तो रचता मनशाक तो रचता आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन तो रचता मनशाक तो कशें रचता मनशाक तो स्वतंत्र जावन रचता कोणाचो गुलाम जावं जायना मनशाक तो कसो रचता मनशाक रचनेचो तो मुकुट जावन रचता पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीन देखून ताका तो जाणवाय दिता ताका तो गिन्यान दिता बुदवंतकाय दिता आनी फ्रिडम दिता स्वतंत्र दिता आनी बरें आनी वायट वेंचचे ताका अधिकार तो दिता वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जानवरांक तें स्वतंत्र ना जानवरान गायेन तण खायचें म्हळ्यार तणच खायचें वागान मांस खायचें म्हळ्यार मांसच खायचें आनी मनशाक तशें न्ही ताणें तणय खायत शीतीक जेवयेत मासी खावयेत मासली खावयेत ताका चॉयस आसा पूण मन जातीक तें ना कित्याक देवान मनशाचो असो मोग केलो ताणें आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन ताका रचलो आनी अशें रचनेचो मुकुट ताका केलो ताचे उपरांत आदावन आनी एवे पातक आदारलें जाल्यार तांकां तो बक्षिता तांकां तो आशिर्वाद दिता वाडा आनी सडा संवसार बरा तो म्हणटा आनी केदींच तांकां तो नाश करिना आनी पळया तो मोग देवातावन आयलोलो पळया मनशाच्या पातकाच्या परिणामान ताणें हांगासर बुडतुगोल आयलें जाल्यार देव नोयेच्या कुटुंबाक काकूळ तो दाखयता आनी मनशाचें संरक्षण तो करता लोताच्या काळार पातकाचो परिणाम जावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस आयलो जाल्यार पातकाच्या परिणामांत देवान धाडलेलो न्ही आनी ह्या संदर्भार देव लोताच्या कुटुंबाक तो बचाव करता आनी लोताच्या कुटुंबा मार्फत आपलो मोग व्यक्त करून मनशाक तो सांबाळून व्हरता पळया तो मोग देवाचो अब्रामाक तो कसो उल्लेख करता कसो व्यक्त करता अब्रामाक तो विसून काडता आनी इस्रायल प्रजेचो मालगडो जावन
इस्रायल परजो असो बापय कसो तो ताका विंचता, ताका तो आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा तूं एक आशिर्वाद जातलोय, तूं आनी तुजी संतत आशिर्वादाची जातली. देखून अब्राहमाक पळया देवा मुखार कलतो जाल्ल्या ताका देव भरपूर आशिर्वादांनी भरता. वांसदी म्हूण लेखलेल्या साराक भुरग्याचें देणें तो दिता, इसाक म्हणलो पूत तो दिता. त्या इसाकाक बली भेटोवंक आतां अब्राहमान बली भेटोवंक व्हरून ताका बली भेटोवचे प्रयत्न केले जाल्यार देव तसो मोग व्यक्त करता आनी आपणाची बली तुवें केल्ली बली म्हाका मानवली आनी तूं त्या पुताक बली भेटयनाका म्हणल्यार त्या मुखांतर ताका तो संरक्षण दिता. पळया त्या इसाकाच्या कुटुंबाक, त्या जाकोबाच्या कुटुंबाक तो कशें सांबाळून व्हरता. थंयसर पुर्तुगल येवची आसा, पुर्तुगल येवची आसा, देखून इस्रायल परजा कश्टोवची आसा. ती कश्टोवंक नजो म्हणल्यार त्या दिशेन जाकोबाच्या 12 जाणां पुता पैकी निमाण्या पुता जुजेक तांणी पळया पुट्टुपांत घालून तांणी थंयसर इजिप्त घरांक विकचे बरी, थंयसर इश्मायल घरां विकचे बरी तो करता. आनी जुजे थंय इजिप्ता पावल्या उपरांत हे भाऊ हांगासर दुखळ पडल्या उपरांत थंय वरवीं हाडूंक गेल्ल्या वेळार तो तांची वळख धरता आनी इजिप्ता गेल्ली इस्रायल परजा. थंयसर देवाच्या मोगाची आनी देवाच्या काकुळटीचो अनुभव करता. थंयसर ती वाडता. इस्रायलांत सगळें दुखळ काबार जाल्या उपरांत तरी इस्रायल परजा इजिप्तांत रावली तर त्या इस्रायल परजेक तो देव सणून घालिना. कश्टो नासलेल्या फरावरायाच्या त्या अधिकाराकाल कश्टो नासले इस्रायल परजेक आपल्या मायगांवाक हाडच्या खातीर तो मोयजे मुखांतर निरंतर वावर करता. मोयजेक तो विंचता, मोयजेक तो अभिषेक करता, मोयजेक तो धैर्य दिता, बळ दिता आनी सगळे इस्रायल परजेचे मुखेलपण घेवंक तो उलो दिता आनी मोयजेच्या मुखेलपणाक तो आदार दिता. इस्रायल परजेक फरावराच्या हातांतलें तूं सुटच्या खातीर एक सल्लो करता, एक करार करता आनी एक शेळयेच्या रक्ताच्या त्या मुखांतर जाल्लो तो करार देव आपल्या इजिप्तांत पाशार जावन इजिप्तकारांच्या चरक्या भुरग्यांचो संहार करून आपल्या परजेक मायगांवाक धाडचे खातीर फराव्यान ओप्पोवचे बरी तो करता. इस्रायल परजा थंयतून सुटोन आपल्या मायगांवाक बायसोर येता आसतना तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजन आसतना उतराशें करून तांकां तो संरक्षीत सांबाळटा. रातीच्या फरा उजवाडाचो कांबतो जाता, दिसाच्या फरा मोडाचें खूब तो जाता आनी तांकां सावळी दिता. भुकेल्ल्यांक तांकां मान्ना खावन दिन पोसता, तानेल्ल्यांक तांकां कडपातान प्रशांत नितळ उदक तो दिता. मांस खावंक आशा जाल्ल्या वेळार विविध नमुन्याची सुकणी येवन तांकां सुकण्याचें मांस खावचें बरी तो दिता. सरजीवदाळीच्या, सोरपाच्या आनी मारेकार मनजातीच्या पासांतलें घासांतलें तो तांकां राखता आनी जोशुआच्या मुखेलपणाकाल तो परजेक इजिप्तांतून इस्रायलाक आपल्या मायगांवाक आपूण हाडटा. सिनाय पर्वतार पळया खोटें करच्या, पातक करच्या, वायट करच्या आनी कुडीच्या आबलेशपणान कुडीच्या वडण्या वरवीं जिवच्या त्या इस्रायल लोकांक एक पवित्रपणी जिवच्या खातीर, देवा सवय सोमकोवच्या खातीर, सर्गेच्या राजांत देवा सवय जिवच्या खातीर आदार जावन धा उपादेश सिनाय पर्वतार मोयजे मुखांतर तो दिता. देवाक संबंध, देवाच्या मोगा संबंध जाल्ले 3 उपादेश आनी पेल्याच्या मोगा संबंध जाल्ले ते 3 उपादेश देवन तो कितें करता, त्या इस्रायल परजेक आपल्या वेंगेन दवरचें प्रयत्न करता. इस्रायल परजा आपल्या मायगांवाक आयल्या उपरांत थंयसर ती आपल्या मायगांवांत थंय वस्ती करून आसतना थंयसर विविध बोंतोणीचे राय ह्या इस्रायल परजेक इजा दिता आसतना इस्रायल परजा त्या न्यायनिधी करता मुखांतर देवाक मनवी केल्ल्या वेळार, विनती केल्ल्या वेळार देव तांकां थंयसर सामुएल प्रवाद्या मुखांतर तांकां एक राय फोव करता. जावं पुरो तो साऊल राय, जावं पुरो तो दावीद राय, जावं पुरो तो सलमाव राय आनी इतर जायते राय थंयसर येतात. ह्या परजेचें संरक्षण करतात. ह्या परजेक देवा सवय एकवटच्या खातीर देवाळ समेत उबारतात आनी अशें ह्या परजेचो तो भरपूर रितीन मोग करता. पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कुडीच्या अभिलाशेक लागून, सैमाच्या ओडण्याक लागून हो लोक पातक करता, देवातान पयस वेता.
एक प्रदवारी स्त्रीये बरी, एक अविश्वासी पतीने बरी, ही परसां देवाक सांडून तवळ तवळ पयस गेल्ल्या वेळार देव मात्र ह्या परजेचो तो मोग उणें करिना. देव मात्र ह्या परजे म्हणल्या इस्रायल म्हणल्या पतीनीचो मोग उणें करिना. ह्या पतीनीचो भरपूर तो मोग करता, निस्वार्थी मोग करता. तुवें आपणाक धोको दिलोय, तुवें आपणाक तिरस्कार केलोय, तुवें आपणाक विकृत केलें, तुवें आपणाक सांडून गेलें जाल्यार हांव तुका सांडिसो ना, हांव तुका विकृत करिसो ना, हांव तुजो तिरस्कार करिसो ना. पगार भरुल्ल्या काळजांनी भरुल्ल्या मोगान हांव तुजो मोग करतलो, हांव तुका सांबाळटलो म्हणलो बरोवो सोद दिता. आनी सांडून गेल्ल्या पत्नीच्या फाटल्यान तो येता आनी ताका फाटी हाडचे प्रयत्न तो करता. देखून तो प्रवाद्यांक धाडटा. प्रवाद्यांक जावं पुरो इसाइया प्रवादी, जावं पुरो जेरेमाया प्रवादी, जावं पुरो एझेकियल प्रवादी, जावं पुरो जोना प्रवादी, आमोस प्रवादी वा इतर खंयचेय प्रवादी तुमी पळया, देवाच्या शब्दा मुखांतर ह्या लोकांक देवा तुवें एकवटावचे प्रयत्न तांणी केल्ले आसा. ह्या प्रवाद्या मुखांतर देव उलयलो, ह्या प्रवाद्या मुखांतर देवान ह्या लोकांक सांगात हाडचे प्रयत्न केले. ह्या प्रवाद्या मुखांतर देवान तांकां सासनीक जिविताच्या कुशीन सोमकोंक आधार दिलो. आनी अशें क्रमेण ह्या प्रवाद्याच्या उतराकी तांणी गेल्लें केलें ना. तांणी गुमान दिवंक ना. कान आसून ते केप्पे जाले, तोंड आसून ते मोने जाले, दोळे आसून ते कुर्डे जाले. देवाक तांणी संपूर्ण रितीन तिरस्कार केलो जाल्यारय पळया देव तांचेर रागार जावंक ना, देव तांचेर क्रोधान बरोवंक ना. बगार देवाचो मोग निस्वार्थी मोग. तुमी म्हजो तिरस्कार करा, तुमी म्हाका केळकुळां करा, तुमी म्हाका विकृत करा, पूण हांव तुमचो मोग करतलो. कित्याक हांवें तुमकां रचल्यांत, म्हज्याच सारक्याचो आनी स्वरूप जावन तुमकां रचल्यांत. देखून हांव तुमकां तिरस्कार करिसो ना, हांव तुमकां पयस करिसो ना. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. तुमी थोडे पडी नेणारपणान पत करतात तरी तुमकां हांव म्हजीन सकन घेतलो म्हणटा. आनी देव कितें करता पळया, जुवांच्या वांजेलांत आमी पळयता अध्याय 1:13 बापान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें एकल्याच पुताक आमकां ह्या संवसाराक भेटोवन दिलो. पळया देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक, ताणें म्हणजे ताणें आपणाकच मनीस जावन आपणाकच ल्हान जावन देव म्हणली सकत व्हरती, देव म्हणलो पदवी व्हरती, देव म्हणलें हजरपण व्हरतें, देवा तें सगळें साध्य. पळया तूं संवसार आसुल्लो, सुर्योर आसुल्लो, दर्योर आसुल्लो, वारें वादळ आसुल्लो आनी सगळी संवसाराची सकत रचलेलो तो देव कितलो बलिश्ट तें आमी नेणाव. आमच्या तकलेंत आटोवंकी आमकां साध्य ना. तसली शक्तिवंत अपरमीत पदवी आनी महिमा देवाची. पूण जाल्यार तो देव त्या समान संपणाक लब्धून रावूंक ना, त्या पदवेक लब्ध रावूंक ना, त्या महिमेक लब्ध रावूंक ना. ताणें म्हज्या आनी तुजे बरी मनशा सैम घेवचें मौन केलें आनी तो म्हज्या आनी तुजे बरी एक सादो, एक बळो, एक कालतो, एक दुर्बळो, गुलामांतलो गुलाम, दुर्बळांतलो दुर्बळो जावन तो जल्म घेता. आनी हें फेस्त आमी क्रिस्मसाचें फेस्त जावन आचरण करता. आनी ह्या विशांत आमी क्रिस्मसा वेळार नियाळ करता. बेतलेमाच्या नगरी, दाविदाच्या त्या नगरी, बेतलेमाच्या त्या शहरांत, गोरवाच्या कावण्यांत, गोदनाच्या गोठ्यांत जेजू अवकारमयाच्या उदरी मनीस जाता. पळया देव मनीस जाता, देव मनीस जाता. पळया एक दुर्बळो तो रावळेरान जल्माना, तो दुर्बळो जावन गोरवाच्या गोठ्यांत, बतेनाच्या गुसींत आनी गोरवाच्या उस्वासाच्या उबेंत तो जल्म घेता. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, पळया कितली दुबळीकाय ताची, कितलें वर्तेपण ताचें, कितलें कलतेपण ताचें पळया हांगासर. आनी ह्या संदर्भार पळया तो मनशाच्या मोगा खातीर आपणाकच तो काल करता, आपणाकच तसो ल्हान करता आनी आपणाकच तो समर्पण दिता. आनी वो बाळक जेजू कितें करता, देवाच्या मोगाचो भरपूर अपरिमीत तो मोग आपणायता. कित्याक तोच मोग, तोच देव, तीच सकत आनी ही सकत वाडटा 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 चडटा. आनी नजरेंतांत आनी सगळ्या जुदेयांत, सगळ्या इस्रायलांत आपली महिमा तो परगट करता. स्नानीक जुवांव लागते स्नान घेतल्या उपरांत आपल्या परगट जिवितांत देवाच्या मोगाची वळख तो दिता. देवाच्या मोगाची वळख ह्या मनशाक तो दिता. आपल्या उतरांनी, आपल्या कर्णेनी, आपल्या
त्या आजारपणांत तो मोग व्यक्त करता. कोणातय कश्ट तेल्यांतय पिडेस्तांतय दुबळ्यांतय गतादानांतल्यांतय विविध रितीच्या समस्या बली जाल्ल्यांतय तो आजार आसून तांच्या कश्टांक स्पंदन दिवन तांकां आदार दिवन तांकां सांगात दिवन तो देवाचो मोग कळीत करता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी प्रते रितीन देवाच्या मोगात तोंड पयस केल्ल्यांक पाटयाचें तो काम करता. स्नानीक जुवावलकचें स्नान घेतल्या उपरांत ताणें पयलें येवन म्हणलें, तुमची पातकी जिणी साडा, तुमची खोटेपण साडा, तुमी तुमच्या कुडी रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जिवचें साडा, तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेया, तुमची जिणी परिवर्तन करा, भाग्यवंत जाया, देवासोवे जिवचे प्रयत्न करा म्हणटा. आनी पथक नासलेल्या साधुसेवांक, पथक नासलेल्या फरिजवांक, पथक नासलेल्या कपटी म्हणटा त्या शास्त्र्यांक तो खंडन करता. तुमी परिवर्तन जावन फाटी येया म्हणटा. आनी तो तांकां फाटी हाडच्या दिशेन तो प्रतिरितीन वावरता. पण तसो मोग भरपूर रितीन कानान घालना स्त्री येतय, तसो मोग भरपूर ते प्रद्वारी स्त्री येतय, ताचो मोग भरपूर थंयसर बांयच्या काट्या लागीं आसलेल्या समारितेच्या स्त्री येतय, तसो भरपूर मोग सुंका काट्यार आसलेल्या माथे वतय, तसो भरपूर मोग पातकी म्हूण लेखलेल्या त्या जाके वतय देंवन येता. तांची जिणी परिवर्तन जाता. पातका जिविताक ते पाठ करतात, बरी जिणेचेर जियेतात. ह्या मुखांतर देवाच्या मोगाचो अनुभव ते करतात आनी बाचावी जोडतात. पळया, देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडिनातलो तो जाकेऊ नासाच्या वाटेर आसुल्लो. जेन्ना जेजूक पळयता आनी जेजूच्या मोगाचो अनुभव तो करता, तेन्ना देवाच्या मोगाची उब तो जाणा जाता, देवाच्या मोगाची काकूळ तो आपणायता आनी थंयसर ताका एक बाचावी मेळटा. आनी म्हणटा, जेजू थंयसर आयच्या दिसा ह्या मनशाक, ह्या घराक, ह्या कुटुंबाक बाचावी आयल्या. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो वयनीनो, जेजूचो मोग पळया, विधवीचो पूत थंयसर मरण पावुल्लो आनी ह्या संदर्भार जेजू थंयसर हजर जाता आनी एक सुरे विधवी कश्ट केल्या तिका त्या पुता जिवंत करून पाटी दिता आनी तसो मोग व्यक्त करता. कोटकार समाजेंत नाका जाय म्हणून आशिल्ले ते, समाजेंत तिरस्कार कर म्हणून आशिल्ले ते कोटकार पळया, सगळ्याच्या त्या क्रोधाक, सगळ्याच्या त्या स्वार्थी मोगाक, सगळ्याच्या त्या निराकरणेक, तिरस्कारा वळख जाल्ले ते कोडकार, समाजांतून बहिष्कार जाल्ले ते कोडकार जेजू सरशी येता आनी जेजू तांकां पडटा आनी गुण करता. पळया, जावं पुरो तो आरिगार, जावं पुरो आकुडलेल्या आतांचो मनीस बेसाय तळ्या लागीं, जावं पुरो जायती विधवी पिडेस्तां आयलेल्या सगळ्यांक तो आपण गुण करता. कुरड्या बारते मोग तो गुण करता, जागित्यांक तो गुण करता आनी पिडेस्तांक म्हणटा, येया तुमी कश्ट केले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशव दितलो, हांव तुमकां सुटका दितलो. कित्याक तो म्हणटा, पिकावळे तेस्त आसा, वावराडी थोडेच आसात, देखून ह्या लोकांची दुर्गत पळोवन ताचें काळीज तवळ सुरसुरतालें, तवळ तें बेजारान भरतालें, कंतिश्ट जातालें. देखून तो आपल्या सिसांक म्हणटालो, वसा तुमी हळल्यांनी वसा, गांवांनी वसा, दोगो गेल्याकान वसा, एकले वसा आनी बरी खबर प्रगट करा. देवसाराक धांवडेया, मेल्ल्यांक जिवंत करा, पिडेस्तांक गुण करा, निराशी जाल्ल्यांक बुजवण दिया, तांकां फाटी हाडा आनी तांची समृद्धी, दया माया सगळें पासारचें काम तुमी करा. देखून मातेवाच्या वांदेलान पळयता हांव, जेजू सिनगोगा गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका थंयसर एक कोवळो वाचूं दितात, इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलो कोवळो. देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा, दणसितल्या सवकासाई, बंदेद आसल्या सुटका, दया माया पसरचें वरस प्रगट करूं म्हाका ताणें अभिषिक्त केला. पळया, वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ही देवाचो मोग पासार करूंक ताका अभिषिक्त केल्लो, देवाचो मोग हर एका मनशाक कळीत करूंक ताका अभिषिक्त केल्लो हो मोग. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो मोग जेजून भरपूर रितीन ताच्या प्रगट मिसावांत वांटून दिलो. ल्हाना भुरग्यांक समेत ताणें तो मोग दिलो. ताणें म्हळें, ल्हाना भुरग्यांक तुमी आडयनाकात, ल्हाना भुरग्यांक तुमी ताका आडयनाकात, तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा. सर्गीचें राज्य तांचें, तांकांय आशिर्वादाची गरज आसा, तांकांय देवाच्या मोगाची गरज आसा. देखून हो मोग तांकांय ताणें वांटून दिलो. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मोग युवा जाणांक ताणें दिलो. एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो आनी जेजून ताका मोगान दिश्ट घाली. पळया, ताणें रागान दिश्ट घालूं ना, तिरस्कारपणान दिश्ट घालूं ना, खोटी दिश्ट ताणें घालूं ना, मोगान दिश्ट घाली. पूण तो तरणाटो मात्र त्या मोगाच्या दिश्टेक
तो लायक जालो ना लायक जालो कित्याक तो आपल्या मासा रक्ताच्या ओडण्याप्रमाणे जियेतालो आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे न्ही देखून तो निराशी जावन फाटी गेलो म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो देखून हो मोग देवा तो येवचो तो मोग जावं जुवा म्हणटा वो अपुरबायन तो म्हणटा देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो कोणी जर हांव बापाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फोडकिरो देखून जेजू म्हणटा हांगासर तो जुवांव म्हणटा हांगासर देव म्हळ्यार मोग जो कोण देवाच्या मोगान जियेता तो देवा तेंची येता आनी देव ताचे तेंची येता देखून तो देव तो मोग देवा देखून आमी सगळीं एकामेकाचो मोग करुया म्हणून सांजुवांव आपल्या पत्रांत सांगच्या पयलें तो कित्याक तशें सांगता सांजुवांव मोगा विशान कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजूच्या मोगाचो भरपूर अनुभव केल्लो जावं पुरो हर एका शर्य करतना तो रुपांतर जाताना हर एक मेल्ल्यांक जिवंत करतना लाजाराक जावं नाईम गांवच्या त्या विधवेच्या पुताक जावं जायराच्या दुयेक जावं आनी वा विविध मनशांक ताणें जिवंत करतना तशेंच विविध पिडेस्तांक गूण करतना आनी प्रते रितीन 5,000 लोकांक उंड्या मासलेन वाडटाना पळया ताचें काळीज बिरमोतेन भरुल्लें तो पळयता जुवांव पळयता आनी तो म्हणटा कितें म्हणटा एक सुरी सुवात हांगासर कांयच ना वो लोक भुकेला वो लोक ताणेला वो लोक कश्टला तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया तुमीच कांयपणी तांकां खावंक दिया पळया जेजूच्या मोगाचे अत्रेक हो जुवांव जाण आसुल्लो जेजूचो मोग कितें म्हण तो जाण आसुल्लो दुबळ्यां खातीर कश्टतेल्या खातीर विधवी खातीर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर विविध तरेच्या संदिग्ध परिस्थितींत दणसतल्या खातीर आनी नीच म्हूण लेखलेल्या त्या लोकां खातीर जाती खाती मदें कश्टतेल्या त्या बिरमोतीच्या लोकां खातीर हाचे काळीज मोगान लासतालें मोगान पेटतालें देखून तो म्हणटालो हांव उजो लावंक आयला उजो संवसारार उजो लावंक आयला हांव उजो म्हळ्यार कसलो मोगाचो उजो देखून ताच्या त्या भोव पवित्र काळजाच्या पिंतुरांत ताचें काळीज तें पेटता मोगाच्या उज्यान पेटता तें मोगाच्या उज्यान देखून तो म्हणटा म्हाका उजो पेटलोलो जाय वो उजो म्हाका आतांच पेटलोलो जाय तो उजो पेटलोलो जाय देखून तुमी वसा सगळ्या संवसाराक उजो दिया वो मोगाचो उजो तुमी दिया वो सेवेचो उजो तुमी दिया आनी वो उजो म्हाका आतांच पेटलोलो जाय तुमी येवची गरज ना हांव तुमचे संगत आसतलो संवसाराच्या पोंत पर्यंत पवित्र आत्मा तुमचे समय आसतलो तो तुमकां धैर्य दितलो कितें उलय जाय कितें करी जाय म्हण तुमकां शिकयतलो त्या प्रमाणे तुमी करा वसा आनी खंडीत आसो जय आसो तुमी प्रतिफळ जोडटल्यात देखून अंतीम काळच्या जडतेच्या वेळार देव कितें करतलो पळया देव 2 वांटे करतलो उजव्याक आनी दाव्याक उजव्याक आसलेल्या तो म्हणटलो येया तुमी म्हजो बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो येया संवसाराच्या रचने आदी तयार करून दवरल्या त्या निवासांत तुमी वसा कित्याक हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणयलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांघरूंक दिलें हांव बंदीत आसलो हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी भेट केली तुजी म्हजी सेवा केली वसा आनी हे उजव्याक आसले म्हणटले केदाळ सोम्या हांव तूं भुकेल्लोय केदाळ तूं ताणयल्लोय केदाळ तूं उक्तो आसुलोय केदाळ तूं बंदीत आसुलोय पिडेस्त आसुलोय आनी तो म्हणटलो जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें आनी दाव्याक आसलेलो म्हणटलो म्हजे सरसिरे पयस राव तुमी शिराप पडलेले न्हू म्हजे सरसिरे पयस राव कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना हांव ताणयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिवं ना हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका भाकरूंक दिवं ना हांव बंदीत आसलो पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा करूंक ना वसा तो ते म्हणटाले केदाळ सोम्या आमी राखून आसलें देवळान तुका आमी राखून आसलें रितीर मंदिरान तुका आमी राखून आसलें हांव तूं केदाळ आयिल्लोय केदाळ भुकेल्लोय तूं केदाळ ताणयल्लोय केदाळ उक्तो आसुल्लोय आनी तो वळू जेजू म्हणटलो जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी करूंक ना तें म्हाका तुमी करूंक ना देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी शिराप पडलेले जावंक नजो आमी आशिर्वादाचे मनीस जाय देखून हेजे सुवातेन जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगान जिये देखून हांवें तुमकां दिवचो उपादेश इतलोच तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपले इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना देखून हांव तुमकां सेवक म्हणना तुमकां गुलाम म्हणना तुमकां इश्ट म्हणटा इश्ट तुमचे खातीर हांव जीव दिवचे तसलो मोग करता देखून कुलशेकारान बरयल्या पत्रांत फिलीप आमचो सांपावलो म्हणटा
बिलिपीकारां बरोवन तो म्हणटा पळया जेजून आपणाचो मोग केलो इतलो की ताणें आपलोसो जीव आमकां समर्पण दिलो आपलें मांस ताणें दिलें रगत ताणें दिलें सगळी आपणाक ताणें समर्पण मनशा कुळा दिलो तितलो पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो पळया आपणाचें म्हणलें कांयच ना रावोंक घर ना जल्मोंक सुवात ना रावोंक घर ना आपलेंच म्हणलें घर ना मोरोंक सुवात ना मोरोंक सागवो ना आपणाचो म्हणलो पोंड ना आपणाचें म्हणलें वस्तू दगलो ना कांयच ना सर्वस्व मनशा कुळा खातीर समर्पीत केल्लो तो महिमे भरीत देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तो म्हणटा तुमी एका मोगांत जियेसय तुमी मोगांत जियेल्ल्यांत म्हणजे सीस म्हूण तुमी दाखोवन दितेल्यात तुमी एकामेकाच्या मोगांत जियेल्ल्यांत म्हणजे सीस म्हूण दाखोवन दितेल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या भावडीनो सांपावलो सांगसू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 7 म्हणटा आमी एकामेकाचो मोग करुया आमी एकामेकाचो मोग करीसय कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्या मनशाक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग अंतू आठवण आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत देवाचो मोग आमी संपूर्ण ते पावला म्हणून पातयेत देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता देव ताचे थंय जियेता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देखून आमी कोणीय मनशाक पळयल्लो ना पूण आमी सोम्याचो मोग अनुभव केला आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण एक पावता म्हणलें सत सांजू आपल्या पत्रांत आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून म्हणलें आसा हांवें तुमचो मोग केला बापान म्हजो मोग केला आनी हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय हांवें तुमकां दिवचो उपदेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करचो आनी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे सीस म्हणून दाखोवन दितेल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हो मोग कसो आसूंक जाय हो मोग सांग पाऊल आपल्या कुरिंदकारां बरोवन पयल्या पत्रांत मोगा विशांत अध्याय 13 बोवा पुरब्यान सांगता तो म्हणटा देवदूतांची भास म्हाका जाणा आसुनी जर तर मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी तोंडान कितलेंय तूं उलयशी तोंडान कितलेंय तूं सांगशी जर तर मोग तुज्या काळजांत ना जाल्यार देवदूतांची भास जाणा आसुनी जर तर मोग तुज्या काळजान ना जाल्यार फकत तूं आवाज करतले वाटली मात्र डाई डाणा 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 तो म्हणटा तुज्या काळजा मोतींतले पारकुंजी सकत म्हाका आसुनी जर तर मोग म्हज्या काळजांत ना जाल्यार म्हाका कांयच उपकारना म्हणटा तो म्हाका कांयच उपकारना तें हांवें बेश्टें हांवें सगळें करचें म्हजो जीव म्हजो कूड लेगून उज्यांत घालून लासचो तितलो बाबार्थ म्हाका आसुनी जर तर मोग म्हज्या काळजांत ना जाल्यार हांव कांयच न्ही म्हणटा तो हांव कांयच न्ही देखून तो म्हणटा मोग तो सोंसणीक मोग तो दयाळ मोग मसर करिना मोग बडाई उलयना अंकारान बरो ना मोग मर्यादे विणे चलना संत आदाई सुदिना रागार जायना अपकार मनांत धरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगर सत जिकिल्लें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग केदींच सरना देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांगासर सांपावलो बोवा पुरबाय म्हणटा बाबार्थ बरवसो आनी मोग ही भोव वर्ती 3 हातेरां ह्या 3 मात्र बाळचेत आसली सकत बाबार्थ बरवसो आनी मोग आनी तिनान ती मोग श्रेष्ठ म्हणटा तो मोग आनी हो मोग देवा तावन येवचो मोग तो
देवा तावन येवचो आनी हो मोग अनुभव करी जाय जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी सोम्याचो मोग अनुभव करूंक जाय. सोम्याक आमी लागशिल्लें वळखूंक जाय. सोम्याक आमी आमचो कर्ण घेवंक जाय. तवळ आमी सोम्या थंय एकवटान जियेताव तर हो मोग आमचे थंय जियोंक शकता. देखून मालगड्याची सांगणी आसा सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान खंय वेगळ्या म्हणजे आमी जर तर आमच्या कुटुंबांत एकामेका माया मोगान जियेताव आमच्या शेजामारांतय माया मोगान जियेताव आनी खंडीत आमी सर्गीची वाट आमी तयार करता म्हणलेक मोग सोंसणीक मोगांत आमी सोंसणीक जायचे. थोडे फावटी आमी एका मनशाचो मस्त मोग करता जाल्यार ताणें कांय उलयल्यार आमी सोंसणीकायेन आमी झुजून व्हरता. एका मनशा हांव मोग करता जाल्यार ताणें कितलीय सूख केल्यार हांव दयाळ्यान ताचेर ककुळत दाखयता. हांव एका मनशाचो मोग करता जाल्यार कितेंच ताचेर हांव मसर करिना. ताणें कितेंय केल्यार म्हाका संतोश भोगता. ताच्या मुखार हांव बडाय उलयना. ताच्या अंकारान हांव बरना ताच्या मुखार आनी ताच्या मुखार हांव बिलकूल मर्यादे विणे चलना. ताचे कुशे भायर हांव चलना. संत आदाय हांव सोदिना आनी ताका अन्याय जाल्यार हांव उगोस रावना. पगार सत ताका बरो संतोश जालो ताका सत लाभलें ताका चीक लाभलें जाल्यार हांव संतोश पावतां. हांव सगळें ताचे खातीर सोंसून व्हरतां. ताचे खातीर हांव सगळें सत मानतां. ताचे विशयी कोणीय सांगल्यार हांव दुबाव चिंतिना. ताचें बरें हांव चिंतां. ताचे बरोबर दवरतां. ताचेर पातयेणी दवरतां आनी केदींच ताका सणूंक घालिना. ताका सांबाळून व्हरतां आनी हो मोग केदींच ताचे थंय सरना दसलो शाश्वत बांद कशें हांव रुपीत करतां. आनी तवळ हांव देवाचें प्रतिरूप जाता म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचो मोग पोरण्या तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी पळयलो जाल्यार तो भरपूर मोग निस्वार्थी मोग तो सॅक्रिफिशियल मोग आमी तो पळयता देवाचो. तसलोच मोग आमचो जावंक जाय म्हळ्यार सत देवाचें उतर आमकां दिताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडी भर आमी दोळे धांपया. आमी कुटुंबांत जियेता. कुटुंब जावन आसा मोगाचें उगम. मोग कुटुंबांत आसा. कुटुंब नासतना मोग ना. मोग नासतना कुटुंब ना. घर नासल्यारय कुटुंब चलता पूण मोग नासतना कुटुंब चलना. कुटुंब नासतना मोग ना. अशें आसतना ह्या कुटुंबांत जियेतना आमी ह्या देवाच्या मोगाचो निरंतर अनुभव करूंक जाय आनी हो मोग एकामेका थंय वांटूंक जाय. देखून एक घडी बरो दोळे धांपया. आमच्या आदर्द्याचेर दवरया. मोगळ सुम्या आमी आयकल्या त्या देवाच्या उतरां मारिफात तुजो मोग कशें तुवें मनशा कुळांत व्यक्त केलोय आनी कशें तुवें तो सांबाळवेलोय. कशें इस्रायल परजेक आनी आमा समेस्तांक तूं मोग तुवें प्रवादे मुखांत्र तुवें तुज्या पुता मुखांत्र तुवें भरपूर तीन आमकां वळोवन दिलोय. तसो मोग आमच्या काळजांनी बरोवन उमतो दी. हो मोग आमच्या काळजांनी बरोवन उमतजे जाल्यार मागण्या मुखांत्र तो मोग आमचो कर घेवची सकत आनी कृपा लाभय. ह्या मोगा वरवीं एकामेकाच्या मोगा वरवीं सर्गीची वाट ह्या संवसारी रुता करूंक जायची सगळी कृपे तेणी आमकां तूं फोव कर. तुज्या मोगाच्या पुतान आमचो मोग केलो. त्या पुताचो मोग आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत दाखोवन दिवची वर्ती कृपा सकत आमकां फोव कर म्हणून आमी मागता. आमेन. देवा बापाक आराधन सोडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन सदांच राखून वचा पवित्रात्म्याक आराधन त्रिएक देवा भक्तीचे आराधन
सुरसुल्या देवा बापाक आराधन सोडवणेच्या दातारा सोडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन सदाच राखून वरच्या पवित्रात्म्याक आराधन त्रिएक देवाक भक्तीचे आराधन सर्वस्वरूपल्या देवा बापाक आराधन सोडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन आराधन करताना बेंबिरान पयस वेता आराधन करताना सुटका जैत आमकां लाभता आमी ह्या रितीचे पयल्या दिसा आसा हांव विशेष मापान ह्या आराधनान जेजू आमकां आपडटा तुमचें कुटुंब तुमचीं भुरगीं बाळां तुमचें जिवीत समर्पून जेजू मुखार दिंडी मारून आराधन करा करताना बेबिरान पैस सरता आराधन करताना बेबिरान पैस सरता पीडा शिडा गुण जाता देवासो मोग भरता पीडा शिडा गुण जाता देवासो मोग भरता ओय जेजू पक्कातां शिरा पातावून सोडवून आमकां लाभता शिरा पातावून सोडवून आमकां लाभता सुरसुल्या तुमचे दोन्ही हात उबारून देवा बापाक आराधन सोडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन सर्वस्वरूपल्या देवा बापाक आराधन सोडवणेच्या दातारा देवा पुताक आराधन काळजा ताव नाराज शिताना बेबिरान पयस वेता सुमीची सकत आमकां लाभता सुम्या सगळी समकोंको सुमीच्या मोगान समकोंको भवार्थान समकोंको आमकां कुरपा लाभता भवार्थान भरोशान आमी ताजे मुखार सरपडया आमची कुटुंबां भुरगीं बाळां खाम वावर सक्कड भलायकी ताका समर्पण दिवया आनी आराधनेचे आशीर्वाद आमचे करून घेवया संतान आरासिताना कोण तू अजून पैस सरता कर्जंतान आरासिताना
सकत लाभता बसून मागतो जेसूची सकत लाभता तुझ्या तो हिरो बारो सर्वस्व रसल्या देवा बाबा आराधन सर्वणीच्या दातारा देवा पोतात आराधन सर्वस्व रसल्या देवा बाबा आराधन सर्वणीच्या दातारा देवा पोतात आराधन सुरदास राखून वरच्या पवित्रात्म्या आराधन एक देवा भक्तीचे आराधन एक देवा भक्तीचे आराधन हालेलुया 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 सुमी आम्ही तुका आराधन करतो हालेलुया आमची स्तुती स्वीकार कर स्वीकार कर हीरे तेर पडोचे सगळं पोरजेचे राष्ट्रवाद आणि काय सांगत आराधन स्वीकार कर सुमिया संकट संकट काय जाता सांगत आराधन करूया एवढे वड्या ताड्या ताड्या भेटू सर्व सांगता आम्ही तुका अब्राहमाच्या इसाकाच्या शत्रूचे देवा जेव्हा जाईरे राफा निसिये शालोम शम्मा सिद्केले लेकर इस्रायल आराधन करता हालेलुया सत्तर सांगता हालेलुया हालेलुया हरे रे रे समर्पित आहोत सुमिया ताजेर नदर घाला तुमची मुखामळां परजळटली ताजेर नदर घाला ताजो प्रकाश तुमचेर पडटलो ताचेर नदर घाला तुमची कंत बेसराई सकड पयस वेतली ताचेर नदर घाला तुमकां जिविताची नवसरणी मेळटली ताचेर नदर घाला ताच्या मोगाचो अनुभव तुमकां जातलो
ताचेर नदर घाला पेकोवणी तुमकां लभतली ताचेर नदर घाला तुमचो भावार्थ घट जातलो ताचेर नदर घाला तुमचे कुटुंबाचे समस्ये फूड जातले ताचेर नदर घाला जैत तुमचे जातले Look at him and be radiant. Your faces will never be ashamed, says Psalm 34:5. ಕೀರ್ತನೆ 34:5. ಆತನತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಮುಖ ಅರಳುವುದು, ಲಜ್ಜೆಯಿಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಂದಿ ಹೋಗದು. त्या मुखामळार प्रकाश आसा तो एक केवल दोवो कुडको उंडो न्ही जिवंत जेजू आमच्या मदें आसा स्वर्गार्थावन बापान तयार केल्लो जिवीत असो उंडो ओ उंडो कथा तो केदींच मरोसो ना ओ उंडो कथा तो ससनीक जी येतलो त्या सुमयेचेर तुमची नदर घाला तो तुमचो मोग करता अशे रितींत तुम्ही स्तुती गायन ऐकले आमच्या भावान बऱ्या रितीन आमकां स्तुती करूंक गायन करूंक शिकयलें आनी ताच्या संगत आमी गायन केलें भावार्था विशीं शिकून आमी आयकली देवाच्या मोगा विशांत शिकवून आमी आयकली जेजून केवळ शिकवण मात्र दिली नाही जेजून पेकोवण दिली शिकवून दिल्या उपरांत पेद्रूक ताणें सांगलें झाड घाल तुका मासली मेळटली शिकवून दिल्या उपरांत पिडेस्तांक ताणें गूण केलें ताची शिकवण आज आमी आयकल्या आज जेजू आमकां गूण करूंक आशेता आमच्या जिविताचे हाटे विटे कळवळे सकट ताका कळीत आसा जुआंव 14:1 काळजान कळवळ नाकात काळजान कळवळ नाकात भिये नाकात हांव तुमचे सोवे आसा जेजू आमचे सोवे आसा त्या जेजू समोर अर्दो घंटभर आमी आज करशीया काम बोगलेक दवरया काम सद्दां आसलेंच थोडो वेळ त्या जेजूचेर आमी नदर मारया तो कितेंच करूंक सकनातलो देव न्ही केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो मोग ताका आमचो त्या खातीर तो ह्या उंडे रुपी आमचे मदें आसा जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता सांग त्या जेजूक तुज्या काळजांत हांव कित्याक ताणें तुजो मात्र मोग केलो ह्या संवसारांत तुज्या पातकां खातीर तो आयलो पिडे शिडेत हांव सुटका दिवंक तो आयलो ताचेर नदर घाल ती नदर सुकय नाका केदळा पेद्रून उदकार चलतना नदर सुकयली तो भियेलो आज भावार्थाची नदर तूं सुकयशी जाल्यार तूं भियेताय जेजूचेर घालची नदर तूं सुकयशी जाल्यार तूं भियेताय ताचेर नदर घाल मुखामळ परजळटलें आज आमची मुखामळां परजळ जाय जाल्यार आमी नदर घाली जाय कशी नदर आमी घाली जाय
लुकास वांचेलं 8 स्वर 40 ओळटावन आमी पळयता जेजून केल्ली 2 अजापां. एक स्त्री 12 वर्सां जावन रक्तस्त्रावान वळवळटली, तिने जेजूचेर नदर घाली. नदर कयतावन काळजातावन तिचो भावार्थ तिका जेजू ते असो अखंड मोगू. तिने एक निर्धार केल्लो. आज ह्या सांजेर तू एक निर्धार कर, देव तुका आदार दिता. तिने निर्धार केलो 12 वर्सां हांव ना वळवळटा. तिने जीवघात करूंक निर्धार करूंक ना, निराश ती जावं ना. तिचे थंय भावार्थाचें बी किरललें. हांवें त्या जेजूक मेळचय, हांवें त्या जेजूक पळयचय, हांवें त्या जेजूची मुस्तायकी आपणिचय. मेळचय, पळयचय, आपणिचय. आज आमकां जेजूक पळोवचें भाग येवकारिस्तांत, जेजू सेवचें भाग ते येवकारिस्तांत आपुडचें भाग आमच्या जिबेर. आनी ताचे उतराद्वारी ताची सकत आमकां ताणें कळीत केल्या. घरा बसून आसली. आज कितलींशीं जाणां तुमी घरा बसून आसात. 12 वर्सां, 18 वर्सां, 21 वर्सां, 25 वर्सां, 33 वर्सां, 35 वर्सां पिडेन तुमी आसात की. रक्तस्त्रावाचे स्त्रिये बरी एक निर्धार करा. हांवें ताका आपुडल्यार पुरो. आज ह्या आराधनांत तो खरोच हांगा आमचे मदें हजर आसा. ताका आपुडा. आनी एकलो व्यक्ती आपणाच्या 12 वर्सांची चली, मोगाची धूव, एकलीच धूव मोरण्या तणीर आसली. आनी मोरण्या तणीर आसतना सकट ताणें होगडायलें. हरयेक वयसा लागीं तो गेल्लो. आज तूंय सकट होगडावन हरयेक वयसा लागीं वचून कंगाल जावन घरा रडून आसाय गी. तूं खंयसर आसल्यार म्हाका मोगाचो, म्हाका मोगाचें म्हूण जेजू सांगते आसा. जैरा कोणेंगी सांगलें जेजू लागीं वच. आज हे रेतेरीद्वारी तुमी जेजू लागीं आयल्यात. हे रेतेरीद्वारी जेजूची स्पर्श तुमकां जाते आसा. हे रेतेरीद्वारी जेजूचे आशिर्वाद तुमकां लाभते आसा. तो जेजू सरशी आयलो. सिनागोगाचो अधिकारी जेजू सरशी आयलो. ताच्या पायांक पडलो. एक बापायचें काळीज. एक बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर कसोय त्याग करूंक शकता. एक बापूय आपणाच्या भुरग्यां खातीर कश्ट काडूंक शकता. तसलो बापूय जाहीर आपणाच्या धुवे खातीर कितें करूंक तो तयार आसलो. आपणाचे धुवेचो जीव वाचोवच्या खातीर जेजूच्या पायांक पडोवंक तो तयार आसलो. जेजूची सकत ताका कळीत आसली. त्या खातीर तो जेजूक एक आव्हान, आमंत्रण दिता, आपोवणें दिता. म्हज्या घरा ये जेजू. तूं पळय जेजू म्हज्या घरा ये. म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या मनांत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या जिवितांत ये. आपय तो तुका आयकता. केदळा जैरान सांगलें म्हजी एकलीच धूव मरणाच्या थंडीर आसा. आज तुमची भुरगीं मरणाच्या थंडीर आसा जावं पुरो, ICUंत आसात जावं पुरो, कॅन्सर मारेकार पिडेंत आसात जावं पुरो, बेड्डार हांतुळणार आसात जावं पुरो. त्या भुरग्यां खातीर आवय बापूय येवन मागा. मागा तुमी भावार्थान मागा. देव तसो मोग तुमचेर दाखयता. जेजून जैराचो मोग केलो. जैरा सांगता तो भायर सरलो. जेजू जैरा सांगता भायर सरलो. जैराच्या घरा वचोंक भायर सरलो. तुवें आपयल्यारी जेजू तुज्या घरा येता. तुवें आपयल्यारी तुज्या जिवितांत तो प्रवेश जाता. तुका तो सुडका दिवंक राखोन आसा. तुजो भावार्थ एक्सरसाइज युअर फेथ. तुजो भावार्थ उक्तो कर आनी जेजू लागीं माग. म्हज्या जिवितांत ये जेजू. म्हज्या घरा तूं ये जेजू.
आपय त्या जेजूको जेजू जायरा सांगता समकताना व्हडलो जमो त्या जमेमध्ये 12 वर्सां वळवळची ती स्त्री तिची नदर जेजूचेर तिची नदर जेजूचेर कित्याक तिने नदर ती पयस करूंक ना तिच्या मतीन दुसरें कितेंय नातलें जेजूक आपली जई आय वॉन्ट टू टच जीसस डू यू वॉन्ट टू टच जीसस आज जेजू कापडचें म्हळ्यार कितें मागणें करचें देवाचें उतर वाचचें साक्रमेंतान जियोवचें ताका आपोडचें आपुडत्या सुम्याक त्या रक्तस्त्राव स्त्रिये बरी आपोडू इतल्या करोडो हजार लोकांमध्ये तो खंय म्हाका पळयता म्हण चिंती नाका तिणें चिंतूंक ना ती जेजूक सोदून गेली जेजू तिका मेळ्ळो जेजूच्या आंग वस्तू तिणें आपोडलें आनी ती गूण जाली शी वॉज हील्ड फ्रॉम हर हेमोरॉइड्स आज घरात हांव ह्या आराधनांत बागेली वांटो घेते आसात जेजू दोघया ते खंय आसा थंय जेजू आसा तुमच्या बगलेन जेजू आसा बावरतान त्या जेजूक आपोडो तुझ्या रक्तस्त्रावाची जर तुझ्या कुडीची पिडा जेजूक तू आपुडताना गूण जाता तुझे थंय जेजू तुका आपुडता येवकरिस्तांतावन तो तुका आपोडता ती गूण जाली गूण जावन फाटीं उली जेजू रावलो जेजू कडलें गूण जावची सकत गेली म्हणून आपणांत हांवन आनी त्या खातीर ताणें विचारलें कोणें म्हाका आपोडलें जेजू विचारता तूं दुकानी आपोडटाना कोणें म्हाका आपोडलें कोणें म्हाका आपयलें आमी सगळो पुरो देव आमचें मागणें आयकना गे आयकता आनी ती तरतरोन भियान येवन म्हणा लागली हांवेंच तुका आपोडलें सबार वर्सां जावन पेडेन वळवळटली वरती साक्ष त्या बायल मनशान दिली स्त्रियेन दिली तवळ कोणगी येवन जैराच्या कानान पुसपुसलो तुजी दूं देवादीन जाली आनी मेस्त्री कित्याक दोस्ताय भाव भयणीनो जैराक निराश सो वेळ आयल्यार जैर निराश जावंक ना जेजू ताच्या सांगाता आसलो जेजून ताजो मोग केल्लो जेजू ताच्या घरा वेसो आसलो ताका जेजून सांगलें जैरा तूं भिये नाका तूं पातयेल्यार आशिर्वाद जोडटलोय आज पातयेया काळजान तावन पातयेया जेजू तो म्हाका गूण करता तो म्हाका ताच्या मोगान भरता जैराच्या घरात जेजू गेलो सक्कड रडतली पूण जेजू कळीत आसलें आपूण कितें करूंक वेता म्हणून जेजून जॅकब जुआंव सिमांवको घेवन तो भितर गेलो आवय बापूय घेवन तो भितर गेलो त्या चलयेचो हात धरलो आज जेजू ह्या येवकरिस्ताद्वारे आमकां हर एकल्यांक आपोडता ताणें म्हळें थलिता खूम म्हळ्यार चलये उठ चली उठली मरण तिका सोडून गेलें जेजू जीव जावन आसा ताजो जीव आज तुज्या जिवा भितर तुजे रक्त कणा कणा शिरा हाडां भितर संदां भितर प्रवेश जाताना तुजी पिडा गूण जाता जेजूको तुका समर्पण दी तुझे दोन्ही हात तुझ्या काळजाचेर दवरप तूं खंयसर आसल्यार तूं म्हजेंच बाळ भिये नाका म्हज्या पुता भिये नाका म्हज्या दुवे जेजू आज तुज्या खातीर आसा दोन्ही हात काळजाचेर दवर न्हू ह्या गायन गायतना जेजू लागीं माग जेजू लागीं माग तुज्या जिविता भितर तो प्रवेश जाता तुका परिवर्तन तो हाडटा सुडका तो हाडटा पेकोवन तो हाडता
तू खंयसर आसल्यार म्हाका मोगासो तू म्हजें बाळ. तू खंयसर असल्यार तू म्हाका मोगास, तू कसोय असल्यार तू म्हजेंच बाळ. म्हज्या रुपान तुका हांवें आकारला, सोडून दिवचे खातीर हांव धरतेक आयला. म्हज्या बाळा भिये नाका, तुझे संगी हांव आसा घाबर नाका. तू खंयसर असल्यार तू म्हाका मोगास, तू कसोय असल्यार तू म्हजेंच बाळ. तू खंयसर असल्यार तू म्हाका मोगास, तू कसोय असल्यार तू म्हजेंच बाळ. म्हज्या रुपान तुका हांवें आकारला, सोडून दिवचे खातीर हांव धरतेक आयला. म्हज्या रूपान तुका हांवें आकारला, सोडून दिवचे खातीर हांव धरतेक आयला. म्हज्या बाळा भिये नाका, तुजे संगी हांव आसा भिये नाका. म्हज्या बाळा भिये नाका, तुजे संगी हांव आसा घाबर नाका. दुःखाच्या सागरांत तू बुडून आसाय गे. दुनियांत काळजाचे दवरून एक घडी भर दोळे धांपून चिंत. तुझें दूख आज तोडूंक तांकानांतल्यान दुखो, पिडेचें दुखो, रिणाचें दुखो, सलवणेचें दुखो. जेजू आज तुका ही दुखां हांव समर्पून दिता. ह्या सागरांत हांव बुडोवन गेला. आज म्हज्या पुता भिये नाका, म्हजे दुवे भिये नाका. हात धरून बुडन अशें तुका हांव राखता. म्हाका रक्षा सोम्या, हांव तुका अर्घां दिता. संकश्टाच्या आख्यामध्ये तू चलतना आज उज्याच्या आख्यामध्ये चलचो अनुभव जाता. उजो दिसना पूण भितर उलपयता. जेजू खोड म्हाका सुटका दीत म्हूण राखोन आसा. आज जेजू उजो म्हाका लाजनाशें तूं म्हाका राखताय. म्हजेर दया दाखय, म्हज्या जिविताचेर दया दाखय. म्हजी तुका तूं पुस जेजू. म्हज्या जिविता भितर ये जेजू. म्हाका आपूड जेजू, म्हाका गुण कर जेजू. तुज्या मोगान भर जेजू म्हूण आमी मागया भुरग्यानो. दुखाच्या सागरांत तू चलतना, हात धरून बुडनाशें तुका राखता. दुखाच्या सागरांत तू चलतना, हात धरून बुडनाशें तुका राखता. संकष्टाच्या आख्यामध्ये तू असताना, उजो तुका लासनाशें हांव राखता. संकष्टाच्या आख्यामध्ये तू असताना, उजो तुका लासनाशें हांव राखता. म्हज्या बाळा भिये नाका, तुजे संगी हांव आसा घाबर नाका. म्हज्या बाळा भिये नाका, तुजे संगी हांव आसा घाबर नाका. तू खंयसर असल्यार तू म्हाका मोगास, तू कसोय असल्यार तू म्हजेंच बाळ. म्हज्या रूपान तुका हांवें आकारला,
तुमचे खातीर हांव भोवतेक आयला म्हज्या बाळा भिये नाका तुझे संगी हांव आसा घाबरनाका समर्पण दी तुझे जिवीत तुझी पिढा आज समर्पण दी या आराधनांत हांतुळणार आसाय क्वारंटाईन जावन आसाय कोरोना पॉझिटिव्ह जावन आसाय आर मारन आसाय कॅन्सर डॉक्टरान 4th स्टेज म्हणून सांगला सबार वर्सां जावन हांतुळणार लोळोन आसाय आज ह्या पिडेत वरी तूं कंगाल जावन सोलवून गेलाय जेजू तुका गुण करता जेजू तुका स्पर्श करता तो तुका भलायकी दिता 38 वर्सां ताळे लागी असलेल्याक ताणें आपडलें मेल्ल्या लासाराक ताणें जीव दिलो कुरड्याक ताणें दोळे दिले तोंड्याक पांय मोन्याक उलोवंक ऐकूश बरी केले आज तो तुका भलायकी दिता सोलवणी वयर सोलवणी इंटरव्यू वयर इंटरव्यू दिवन कामांत अर्दो सांबाळना कामां गेल्यांत रिणान बुडोवन आसा कित्याक जेजू ही सोलवण म्हज्या पाठीक लागून आयल्या जेजू सांगता जैत दिवंक हांव आसा भिये नाका खबर नाका जेजू तुका जैत दिता जेजू तुका गुण करता पिडेंत सोलवण अडसातना भलायकी तुका दिता भिये नाका पिडेंत सोलवण अडसातना भलायकी तुका दिता भिये नाका म्हज्या बाळा भिये नाका तुझे संगी हांव आसा घाबर नाका म्हज्या बाळा भिये नाका तुझे संगी हांव आसा घाबर नाका तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा तुमची कोडू मोत आत्म जेजूक समर्पण दिया तुमची भुरगींपणां तुमचें काम जेजूक समर्पण दिया भितरले विश्व खंयचे स्थितीर आसात ते आमी नेणाव कोलेस्ट्रॉल फॅट शुगर BP कोरोना कसली कॅन्सर व्हायरसां ह्या आराधनांत तो आमकां दूद नितळ करता जेजूची सकत तुजे तकलेंतल्यान पांया पर्यंत वळटा ती सकत तुजे भितर देवून येवं दी ताजो अनुभव जोडू ह्या पवित्र युकरिस्तांत थावन आज तुजे भितर असली जीव तुजी चिंता काडून निराशपणाची चिंता काडून उडयता देवाच्या मोगान बरोवन तुजो भावार्थ घट करता जेजू तुज्या नांवान आमी शिकयलां तुजी सत्ता आमी कळीत केल्यात तुका विधेय जावन ह्या पवित्र युकरिस्त समकार तपनाच्या तकलेचेर हात दवरन मागच्या हर एकल्यांचेर आशीर्वाद घाल ताचे तकलेंतल्यान पांया पर्यंत शरीर पिडा शिडा कसले ट्युमरां भितर आसात अलर्जी भितर आसा सायनस आसा कसलेच पिडा कुडी भितर तांकां आसा गर्भस्थ स्त्रियेक आशीर्वादीत कर भुरग्याचेर आशीर्वाद घाल भुरगीं नासलेल्या भुरग्याचे देणे फावो कर फायब्रॉइड्स किडनी स्टोन्स हार्ट प्रॉब्लेम कसलेय प्रॉब्लेम हाडांचे एथरायटीस दोळ्याचे दिश्ट सायनायटीस हर एक जेजूच्या नांवान गोड जावं दी टच देम लॉर्ड टच ब्लेस देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता आमेन 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 Praise the Lord. मग भाव भयणीनो आजच्या रेतीरींत हर एकल्यांचे ग्राणे झिजून आयकलां आनी विशेष मापान ह्या सगळ्या रितीरींत ह्या आराधनांत तुमकां ताणें गूण केला
हे बेसांव आमी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आतां दिंबी घालून साद जाता जाल्यार तुमच्या घरा साश्टांग नमस्कार करणं हे बेसांव घेवंक आमकां तयार करया. प्रार्थुया. हे देवा विशेष सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणीचो फोडो सदांच आमचे दे आमी बगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जियेताय आनी राज्य करताय ससनाच्या ससना. आमेन. भगवंत कृतीचे गुरुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.